Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. मातशी उबी रावया. देवाक आर्गां दिवया. ओके. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. हो वेळ तुवें आयज आमकां फावो केलाय आनी तुज्या नांवान तुवें आयज आमकां हांगासर एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. आमकां एक एकल्याक आमच्या आवयच्या कुसव्यान आसच्या पयलें सान तूं आमकां वळखताय. पूण ही खात्री तुज्या उतरांतल्यान आमकां फावो जाल्या आनी आमी ती भावार्थान सोत मानता आनी तुवें आमकां हें जिवीत दिलां म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जे भाशेन तुज्या उतराची आयज आमकां आमी समजणी घेवंक हांगा एकठांय जाल्या आनी जें कितें आमी आदी मोदें शिकल्या समजल्या आमच्या काळजान आमच्या मनान तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां कितें केलां त्या सॅक्रिफिसाचो तुवें अणभव आमकां दिला म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. दर एका वाठारान आमच्या जिवितांत तूं आमकां सांबाळटाय, तूं आमकां राखताय आनी तुजे कुर्पे खाला तुवें आमकां दवरलाय म्हूण तुका दिनवासता हांव जेजू. हो आयचो वेळ, हो आयचो टायम, ही घडी तुज्या हातान आमी भेटयता आनी जें कितें आयज आमी हांगासर शिकतेलीं तुजें उतर आमी समजतेलीं जाय ती आमकां तूं तुज्या उतराची जाणवायेन भरताय पळयत आत्म्या उद्देशी म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. होली स्पिरीट, वी थँक यू एंड वी प्रेज यू. Take complete control of our heart. We surrender every area of our life into your hand. Help us, Lord, to know every truth from the written word of God. Every mystery which God has written for us, reveal it to us, O Lord. Lord, we thank you and we praise you for your unconditional love. Holy Spirit, we thank you and we praise you for being with us, for being our comforter in the time of our distress. Father, we thank you for everything what you have done. Lord, as we are going to continue this teaching, as we are beginning with this teaching, we believe, Lord, at the end of the day or at the end of the teaching, we are filled with your power, we are filled with the knowledge of the word of God. Holy Spirit, enlighten the eyes of our understanding. We surrender our hearts into your hand. And in the name of Jesus, I speak to every distraction, every disturbance from this place and every stumbling block which is an hindrance in knowing the word of God. I command you in the name of Jesus out from this place. Help us, Lord, to prepare ourselves to receive your word. As you know, Lord, we are going through a lot of situation in our life. We have a lot of questions in our life where we are seeking the answer. But every answer of our problem, of our situation, of everything which is related to our life, it is written in your word. Father, you know the heart condition of us. You know everything, what we are thinking, what we are imagining, Lord. Let our imagination be like how your word says, what your word says. And help us to change every desires of us according to your word, according to your desire, through your word. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आम्ही फर्स्ट टाइम आयकता उतर ओ आम्ही आयकला हेच्या पयलें? फर्स्ट टाइम टिचिंगाक फर्स्ट टाइम? एनीवन इज फर्स्ट टाइम? पयलेच पार्ट आयकता? आयकला. या, इफ फर्स्ट टाइम देन वी हॅव टू गो थ्रू फ्रॉम बेसिक, नो, लिटल बिट. तुम्ही ऐकला जाल्यार इट्स मोर इजियर, वी कॅन कंटिन्यू विथ द वर्ड. येस ओ नो? येस. ओके. हालेलुया. प्रेज गॉड. कम. तू कशी आहा? प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. ओके. ओके, वील स्टार्ट विथ आतां रिसंटली आमी क्रिसमस मनयला, करेक्ट? आनी आतां लास्ट विकान आमी कितें मनयलां? नवे वर्स. न्यू रायट? नवे म्हणजे कितें? न्यू म्हणजे कितें? आतां नवे म्हणनाका ना. वॉट इज न्यू म्हणजे कितें? नवे म्हणजे कितें? एक न्यू बिगिनींग स्टार्ट जाता, सुरवात जाता. येस? पोन्नें ना, जालां तें ना, इट्स न्यू. येस? बिगिनींग न्यू जाता. जायते पाटी आमकां यू नो मेनी अ टायम्स सपोज आमी कितें रॉंग केलें, कितेंय जालें, आमी म्हणटा हाव टू फिक्स दीस सो दॅट वी कॅन स्टार्ट विथ अ न्यू.
येस समथींग न्यू. सम पीपल दे ऑल्सो मेक न्यू इयर प्लॅन्स असतात. न्यू इयर कितें म्हणटा ते दे से नो समथींग न्यू इयरचे हां नवें कितें करपाचें नवें कितें. फॉर एग्जाम्पल आतां कोणी मनीस दर कसले हॅबिट्सान आहा ओ मे बी कसले बिहेवियर आहा तो म्हणटा नया वर्सा सान सगलें सारकें करतलो. करेक्ट म्हणटा न्हू हे भशेन. येस फॉर एग्जाम्पल आमकां कसली बॅड बिहेवियर आहा झगडपाचें आहा थोडे सम पीपल वूड से ओ नया वर्सान सान हांव हें सगलें करचो ना ओ करचें ना आनीक झगडचें ना. फॉर एग्जाम्पल कोणाकूय राग येता इरिटेट जाता ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स इरिटेशन जाता मागीर आमी कितें म्हणटा न्यू वर्स स्टार्ट जाता नया वर्सा सान सगलें न्यू. करेक्ट हें अशें जायना. आमी केलां केन्ना आमी केलां हांव करूंक ना केन्ना केलां वय आमी चिंता आनी चिंता नये वर्स येयलें नये वर्स काबार जालें चेंजीस तर कांयच ना. जालां हें जाता वो जायना हे भशेन जाता न्हू. सो जायतीं वर्सां आमी चिंता नया वर्सा सान सगलें बरें करतलीं बरें जातलें आनी देन वी लूक बॅक इन टू दॅट इयर आमकां दिसना खंयत कितें बरें जालां वयल्यान बिहेवियर वर्स जाला. येस नो हे भशेन जायना. केन्ना आमी म्हणटा नया वर्सा सान स्टडी करतलीं बरें कितें शिकतलीं नये वर्स काबार जावन दुसरें लागलें परतें नये वर्स लागलें ह्या वर्साचें कितेंच चेंजीस आमी पळोवंक पावोंक ना. हें अशें कित्याक जाता काय आमच्या जिवितान जाता म्हणून एवरीवन अग्रीड इवन आय अग्रीड बट हें अशें कित्याक जाता काय समजणी ना. ओके समजणी ना वूड बी वन ऑफ द रिजन. समजणी ना म्हूण जाता कोडेक जायत आनी कित्याक जाता काय पेशन्स बीन ना. ते सगलें आमी पेशन्स घेतली म्हणटात न्हू. पेशन्स नासतना आमचें जिवीत जालें पूण आतां नया वर्सा सान आमी पाशयेसान जियेतलीं पाशयेसान रावतलीं वय ना. ओके म्हाजें एग्जाम्पल हांव दिवंक शकता. सुरवातेक म्हाका सगलें म्हाका घरान सारकें परफेक्ट जाय. परफेक्ट मिनींग कितें हांव व्हडले व्हडले घराची खबर करना. सपोज कितें आतां वय जाग्यार करेक्ट सारकें सांगलें जाग्यार कितें काडटा तें आतां हांवें दवरलां कोणें काडलें तें पोतें थिंगा दवरपाक जाय तें दवरिना जाल्यार हांव सारकें आनीक पळोवपाचें ना. विटनस आहा सांगतलो तुका हांव कशें आहलें ते भशेन. आनी मागीर राग चडटालो इरिटेशन जातालें म्हणजे कितें जातालें आय एम फिक्सींग एवरीथींग आनी मागीर कोणीय येता काडटा उजार करता खिच्या खंय उडोवप मागीर ती वस्त मेळना. सो हांव सोदूंक येता तेन्ना ती वस्त ना. सो हे भशेन म्हाका इरिटेशन जातालें आनी ह्या बिहेवियराक लागून हांव म्हणजे समटायम्स आय वूड बी हांव ओवर कोत्ता काय बट आय कूड नॉट हेल्प माय सेल्फ. कित्याक तो म्हजो एके भशेचो म्हाका तो आय डोंट नो वॉट टू से स्वभाव कहो हे भशेन आहलो आनी मागीर तेन्ना तो कोण कारण आसता पळय न्हू तें करपाक तेका आनी म्हाका आनी पळोवंक जायना. मागीर झगडी म्हणजे मागीर म्हजें बडबड स्टार्ट कितें स्टार्ट जातालो आनी तेज्या वयल्यान मागीर केस्तांव उलोवप ना मागीर 2 दीस उलयना 1 दीस उलयना हें सगलें जातालें कळ्ळें तुका. सो हांव चिंत्तालें आतां कितें करूं हो तर म्हाजो बिहेवियर आतां हे भशेन आहा कसो बदलतलो आनी सो मेनी इयर्स इट वेंट आनी आतांय पासून केन्ना मातसो तो केन्नाय येता बट एट द सेम टायम सेड लॉर्ड हेल्प मी समजता. सो हे भशेन म्हाका हें जातालें आनी मागीर आतां केन्नाय रोप काडलो उडयलो थिंगा फोल्ड करप ना भुरगीं आसता मागीर घरान एकल्यान काडलो दुसऱ्यान काडलो जाता न्हू. हे भशेन म्हाका इरिटेशन जातालें. कोण आहा म्हज्या भशेन जातालें हां एका तूंय हा तूं उडयता तो गाय सारकें दोता तो तुका जाग्यार जाय आनी तुका सारकें जाय. सो जायतीं जाणां आहा म्हज्या भशेन पूण आमकां डेलिव्हरन्स जाय हितूनच्यान प्रेज गॉड. पूण आजूनय जालें ना आतां जाता हय जेजू कोत्तलो कित्याक हांव म्हजें उदाहरण कित्याक दिता ही आमकां दिसता कितें जाणा ह्यो बारीक वस्तू हेचें व्हडलें मेजर कांय ना बट हें पळय बारीक आहा थिंगाच्यान सैतान आमच्या जिवितान भितर सरता. समजता सैतान आमच्या जिविताचेर दोनीपण चलता. कित्याक लागून हांव म्हणटा पळयताना आमकां हें दिसतलें इट्स नॉट अ बीग मॅटर हें व्हडलेंशें कांय न्हू कितें हा जाग्यार तो दवरूंकूच जाय पूण तो मनीस दवरना म्हूण हांव इरिटेट जाता आनी म्हज्या काळजांतल्यान राग वाडटा त्या मनशाचेर. जावं तो घोव जावं भुरगें जावं बायल जावं मामी जावं डॅडी जावं भयणी जावं सिबलिंग्स जावं कोणीय जावं येसो न्हू पूण कोणें केलां ताजो आमकां मागीर एक तर राग असो येता नाजाल्यार एक तर सदांच मागीर किल्लो आसता त्या मनशा सगळें करेक्ट न्हू. हे भशेन जाता पूण बट वेन वी लूक ऑन टू दीस कायंड ऑफ बिहेवियर आमकां कितें दिसता इट्स नॉट अ बीग थिंग इट्स मायनर थिंग हें व्हडलें मेजर ना. बट जेन्ना आमकां जें मेजर ना अशें दिसता न्हू दोज आर द एरियाज फ्रॉम वीच द डेवल एंटर्स. समजता रागान मागीर इरिटेशनान
हें सगलें आमकां देवा सोर्शिल्ल्यान येना, पूण हातूंतल्यान भायर सरपाक आमकां वी एक्चुअली नीड अ डिलिव्हरन्स टू कम आउट फ्रॉम दीस कायंड ऑफ बिहेवियर. नाव आय एम नॉट सेयींग सिस्टमॅटीक दवरप रॉंग म्हूण, सिस्टमॅटीक दवरप सारकें, आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट. एंड दीस इज जस्ट एन एग्जाम्पल वीच वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरांतल्यान आमी शिकोया, पूण हांव एक उदाहरण कशें सुरवातेक दिता, कित्याक आमकां शिकता ताजी समजणी येवपाक. समजता शिकता आतां कितें आमी शिकतेली पळय ताजी समजणी येवपाक हांव हें धाकटुशें उदाहरण घेता जें आमच्या जिवितान डे टू डे लायफान आमच्या जाता. करेक्ट. आतां हांव म्हणटा कितें, हें सिट्युएशन जावन आसा एक सैतानाक एंट्री आमच्या भितर, समजता. आनी कोणाकय सपोज आमी सांगलें पासून जाल्यार आमी म्हणटा आसूं कितें जालें, तेणें दवरलां न्हू, तूं कर सारकें, हे भशेन जाता. देन वी गेट मोर एंग्री इवन ऑन दॅट पर्सन. कोण पळय तांची सायड घेता तेजेर आमी आनीक बेजार जाता. करेक्ट न्हू? जाता वा जायना हे भशेन आमकां जाता. सो आतां हातूंतल्यान भायर कशीं सोदतलीं ऑर आमचो बिहेवियर आमी बदलतलीं कशीं, जो आमचो हे भाशेचो पळय नेचर आसता, जावं हे भाशेची आमची हॅबिट्स आय कॅन से, कळ्ळें तुका, एक हॅबिट्स हातूंतल्यान आमी बदलतलीं कशीं, ओ खरेंच आमी बदलोंक जाय वो नाका, ओ मे बी बदलोंक जाय वो नाका, ओ दुसरें म्हणल्यार बदलतलीं कशीं, ओ गरज खरेंच आसा काय बदलपाची, हें आमी जाणा जावपाक जाय. समजता. कित्याक धाकटी एरियाज आसता आमची, स्मॉल थिंग्स समटायम्स यू नो लेट्स से चिल्ड्रन इन स्कूल, भुरगीं स्कुलान ओके कॉम्पिटिशन्स आसता. करेक्ट. कॉम्पिटिशनां जाता भुरग्यांच्या स्कुलान कॉम्पिटिशन्स आसता, कितें कितें आसता, कॉन्सर्ट आहा, कितें आहा स्टडीजान खंय ना खंय कॉम्पिटिशन आहा. आनी आमी ल्हानसान भुरग्यांक कितें शिकयता, फर्स्ट येवंक जाय, फर्स्ट येवंक जाय. येसो न्हू, कित्याक फर्स्टाच्या वयर आनी कांय ना न्हू, सो कितें लास्टा तें फर्स्ट. सो कितें फर्स्ट जाल्यार फर्स्ट येवंक जाय. भुरग्याच्या मोतीन कितें पडटा, हांवें फर्स्टूच येवंक जाय. सो भुरगें शिकता फर्स्ट येवपाक, शिंकता बी कोणें घातलां पयलें फर्स्ट येवपाचें, पेरंट्स घालतात. फर्स्टूच येवंक जाय. फर्स्ट एक मार्क वयर हाला जावपाक जायना. करेक्ट. आतां भुरग्याच्या मोतीन कितें उरलां, मम्मीन सांगलां फर्स्ट येवंक जाय आनी क्लासीन सगल्यांकीन फर्स्ट म्हाका येवंक जाय. करेक्ट. आनी फॉर बाय चान्स समवेर कितें तरी मिस जाता आनी भुरगें सेकेंड येता. आतां भुरगें सॅटिस्फाय आहा ना, तेज्या जाग्यार आनी कोण फर्स्ट आयलो, भुरगें ताजेर खोशी आहा, कोण फर्स्ट आयलां ताजेर आहा वो ना. कितें जाता भुरग्याक, जेलसी येता. करेक्ट. मनान भुरग्याचें कितें येता, जेलसी येता. जेन्ना तें भुरगें कोण फर्स्ट आयलां ताका पळयता, त्या भुरग्याच्या भितरल्यान कितें चलता, आय डोंट वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड ऑफ दॅट पर्सन, म्हाका फ्रेंड नाका. आनी ताका पळयतना भुरग्याक आनीक कितें जाता, बोगोर राग येता, इरिटेशन जाता. एंड दॅट चायल्ड थिंक्स हाव कॅन आय पूट दॅट पर्सन डावन एंड आय कॅन कम ऑन दॅट फर्स्ट नंबर. येस. पूण बी कशें घातलेलें सैतानान भितर, फर्स्टूच येवंक जाय. हें फर्स्ट येवंक जाय इंटेंशन जें भुरग्याच्या आमी मोतीन घालता, भुरगें द चायल्ड लीड्स वेर इंटू एंगर, इंटू जेलसी, इंटू कॉम्पिटिशन. करेक्ट न्हू. आमी कॉम्पिटिशनान घातलें भुरग्याक. आतां माय पाय तर उतराची सोजमणी आहा, पेरंट्साक कोण एल्डर्स ताचे कॅर घेता, समजणी आहा. उतरां प्रमाणें आमी भुरग्याक कितें शिकयतलीं, बरे भाशेन दिसांव कर, तुका अशें जावंक जाय, फुडाराक तशें जावंक जाय, एक फ्युचर तुका आहा, बरें शिकप जावंक जाय, वय ना. आनी भुरग्याक सपोर्ट करतलीं उतराच्या आदारान शिकप करपाक. पूण आमच्या कॉम्पिटिशनान आमी कितें घालता, भुरग्यांच्या तकलेन फर्स्ट येवंक जाय. तेजो रिजल्ट कितें जाता, भुरगें रागार जाता, भुरगें इरिटेट जाता, फर्स्ट येना जाल्यार फ्रस्ट्रेट जाता. एक केस आमी पळयल्या, यू नो लास्ट 2 weeks वी हॅड गॉन टू समबडीज हावस, कोणागेर गेलेली विजीट करपाक आमी. एक भुरगें इतलें बरें शिकलां, ग्रॅज्युएशन केलां आनी जायतें आनी कितें शिकलां म्हाका म्हणोंक पासून येना, इतलें बरें शिकलां. बट बिकॉज ऑफ फियर शी इज नॉट रेडी टू गो फॉर वर्क. इतलें शिकलां आनी वो फियर कित्याक, आमी खंय ना खंय भुरग्यांच्या मनान घालता, अशेंच जावंक जाय, आमी मनान घेता न्हू, हें जावंक जाय, तें जावन भुरग्याचेर घालता प्रेशर. आनी भुरग्याचेर प्रेशर पडल्या उपरांत भुरग्याचें मायंडसेट कितें जाता, तें प्रेशरायज जाता. आनी भुरगें चिंतता जावंकूच जाय जाल्यार मम्मी डॅडी रागार जातलीं. आनी जरी तर तें जायना, भुरगें इरिटेट जाता, डिस्टर्ब जाता, मायंड इज फुल्ली कॅप्चर्ड वीथ दोज थॉट्स. येस नो. जाल्यार उतराचो आनीक पदवी उरली खंयचर. आय यू अंडरस्टँडींग. सो हे भाशेन आमी आतां हे सगळे भाशेची आमकां चिंतना आमच्या संवसारान जायते फाटी आमी कितें दिसता पळय तें सत मानून आमी चलतात. करेक्ट न्हू. जें दिसता तें आमी सत मानता, दिसता तें आमी उलोवंक लागता आनी जितलें उलयता तितलें आमच्या जिवितान तें सगलें मल्टिप्लाय जावन आमच्या जिवितान घडोवन येता. आतां संवसार कितले भाशेचो आहा, 2 भाशेचो आहा. कसलो तो, यू कॅन टेल.
एक एक दिसता तो आणि एक दिसना तो. यू हॅव टू आन्सर. हां, एक दिसता तो आणि एक दिसना तो. आतां माड दिसता म्हाका हिंगासान. आतां माड दिसता. आतां आतां माडाच्या सायडीक कांय ना. आतां कितें ना पळय तें रियल ओ आहा तें रियल? माडाच्या सायडीक कांय ना तें रियल ओ आहा तें रियल? आतां तुमी उतर जाणा म्हूण तुमी म्हणटात न्हू. कोणें म्हणटलो संवसारी ना तें हें रियल कांय ना थिंगा. करेक्ट न्हू? वारें दिसता पडटा. मागीर तें रियल माड इज रियल और द थिंग विच यू डोंट सी इज रियल? क्वेश्चन इज दॅट. Mud is real, but according to Bible, the things what we see is temporary, and the things what we don't see is eternal, and the unseen world is more real than the seen world. And just shall live by faith and not by sight. एक भावार्थी आत्म्यान चलता, भावार्थान चलता, पूण दिसण्यान चलना. हें उदाहरण आतां कित्याक घेतलां हांवें? आतां एअर आमकां दिसती पडना. दॅट डज नॉट मीन इट इज नॉट रियल, बिकॉज एअर नासलें जाल्यार आमी हिंगा बसून आसतले आसली. आनी एक पाटी आमी एग्जाम्पल घेतलेलें, तुमी कोदेलीचेर तुमी खाला आसतले आसली वारें नासलें जाल्यार. वय ना, हांवें उबें आसचें नासलें. आय वूड बी लायंग ऑन द फ्लोर. येस ओ नो? पूण हें वारें आहा म्हूण आमकां कशें गमता, कित्याक आमी स्वास घेता आनी आमी उबी आहा, जिवीत आहा. करेक्ट न्हू? आतां माड आमकां दिसता खरो, झाडां आमकां दिसता खरी, पूण आयज आमी ती झाडां पळयतना आमकां दिसता कितें दिसती पडटा म्हूण ती रियल. बट द बायबल टेल्स अस इवन the things what we see is come from the unseen. कित्याक देव ज्यो दिसना त्यो वस्तू अशे भाशेन आपयता एज इफ त्यो आसा कश्यो. Romans 4:17 says that देव ना त्यो वस्तू अशे भाशेन उलो मारता की एज इफ त्यो आसा कश्यो. हे भाशेचो आमचो देव. आनी उदाहरण आमी ते बिहेवियराचें घेतलेलें तें हांव कित्याक लागून म्हणटा, आतां हे भाशेचे बिहेवियर जेन्ना आमकां आसता, आतां हे बिहेवियर चेंज जातले कशें? बींग सिस्टमॅटीक इज अ गूड थिंग, बट ऑब्सेस जावप तेचेर म्हणल्यार इट्स नॉट अ रायट थिंग. करेक्ट? तें तुका एग्रेसीव करता, तें तुका एंगरान घालता. समजलें? सो आतां हातूंतल्यान भायर कशी सरतली? भायर कशी सरतली? देवाच्या उतरांतल्यान. ओके, आनी कितें? आनी कितें? कशी भायर सरतली? Oh, let me try. Yes or no? Let me try to be, change myself. Correct? No? Wrong. That's why you are failing. When we say, let me try to change myself, that's where is the failure. You know why? Because we want to try by ourselves. आमी किदेंच करूंक शकना आमचे ओस्तोंगी. That is what the Bible says. तेका लागून जेजून म्हणला, तुज्या फायद्याक हांव बापाशी वयतां आनी तुमकां एक शराती धाडटा, तो तुजो आदारी जातलो. सो विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट, विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वी कॅनॉट डू एनीथिंग. In John 15, the word of God says, Jesus himself says, without me you can do nothing. Without me you can do nothing. तुम्ही म्हज्या सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवपाक जायना. जॉन 15 हा. सो देवाचें उतर म्हणटा, जेजू आमकां सांगता, म्हज्या भितर तुमी रिगोन रावल्या शिवाय तुमी फळां दिवपाक तुमकां जावचें ना. तर एक खांदी म्हणटा कशी एका झाडाक रिगोन आसता, एका दॅट ब्रांच इज कनेक्टेड टू द वायन, हें जाल्या शिवाय फळां त्या ब्रांचाक येवपाक जायना. वयवना. आनी तो ब्रांच, तो खांदो, ती तेंगशी आनी ते वायन म्हणटा तें आनी ते रूट सगळे कनेक्टेड आसूंक जाय. देन ओन्ली यू आर गोइंग टू सी द फ्रूट. येस ओ नो? आतां फ्रूट म्हणजे कितें? बरी वस्त. येस ओ नो? फ्रुटां म्हणजे कितें? सदांच बरें तें. येस ओ नो? आतां हें फ्रूट जावन आसा सदांच बरें. आतां अपसेट जावप, रागार जावप, फुगार जावप, इरिटेट जावप, असले कायंड ऑफ बिहेवियराचे आउटकम जे येता, जे रागाचे, हें सगळें जावप, हें ना जावपाक लागून वी हॅव टू रिमेन अबायड इन जीसस. अंडरस्टँडींग? जेजू सोवें रिगोन रावल्या शिवाय आमच्यांनी कसलेच आमच्या भितरल्यान बरी फळां, बऱ्यो करून बरो बिहेवियर, बरें उतर उलोवप, बरें करप केन्नाच जावचें ना. सो आमी म्हणटा, ने वर्स आयले तेन्ना जे भशेन आमी सुरवातेक शिकल्या, ने वर्स आयल्या उपरांत ह्या वर्साच्यान सगळें बरें करतली.
इफ वी आर नॉट इन क्रायस्ट जीसस वी कॅन डू नथींग. सो जेन्ना नवी जी सुरवात जाता ती सदांच क्रिस्ता सोबे जाता. कित्याक लागून हांव म्हणटा वी कॅन इफ यू हॅव युअर बायबल यू कॅन ओपन टू 2 Corinthians 5:17 वी कॅन गो. हय 2 Corinthians 5:17 आमकां अशें म्हणटा therefore if any man be in Christ he is a new creature. He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Things can be become new only with Christ Jesus. जे कितें आमचो आदलो बिहेवियर हा, आमचो आदलो कसलो स्वभाव हा रागाचो आनी कसले भशेचो, आतां मनशाक जायते भशेचे स्वभाव आसता वय ना. आनी हें केन्ना कळटा, आमी म्हणटा न्हू सोरपाचे शेंपडेर पांय पडल्या बगो तो चाबना. तो आमचे शेंपडेर पांय पडल्या बगोन आमचो कितें बिहेवियर आहा तो भायर येवपाक ना वय ना. आमी सगल्यांक मुकोटो बायलांक बरो हांसोन हांसोन दाखयतलीं पूण अनलेस एंड अंटील आमचे वाटेक कोण येयल्या बगोर आमचो बिहेवियर भायर सरोना. पूण जेन्ना बिहेवियर तो भायर सोदता दॅट डज नॉट मीन ते तेका लागून येयला ताणें म्हणला म्हूण जाला ना. जे भितर आहा तेंच भायर येता. समजता. सो जायते फावटी आमी कितें करता जेन्ना आमी कितें वायट केलें वो कोणाकी कितें वायट उतरां दिलीं आमी कितें म्हणटा हांवें पयलें दिवंक ना, तेणें पयलें कमेंट्स केला म्हूण हांवें दिलां, म्हजो गुन्यांव ना ताजो गुन्यांव, कित्याक ताणें येवन म्हजे शेंपडेर पांय दवरलो. कोंकणीन आमी हे भशेन डायलॉग मारता वय ना. अदरवायज आमी म्हणटा ना ताणें ते भशेनचें म्हाका रिएक्शन दिलें म्हूण हांवें केलें. येस नो. आमी घालता कोणाचेर दुसऱ्याचेर, कित्याक उतराची आमकां समजणी ना. इट्स नॉट अबावट अदर्स, इट्स अबावट वॉट वी हॅव विदीन आर्स. समजता. आतां जेजू संवसारान फारिजेवांनी ते स्क्रायब्स असले, टिचर्स ऑफ द लॉ आहले, जायते आहले, जायत्यांनी ताका नाकारलो, जायत्यांनी ताजी निंदा केली, जायत्यांनी ताका अपमान केलो, जायत्यांनी ताका त्रास दिले. पूण एकल्याक पासून जेजून कोणाकूच वायट केलें ना वय ना. कित्याक ताच्या भितर वायटूच नाहलोलें. ही वॉज नॉट बॉर्न ऑफ एडम्स नेचर. he was born with God's nature by the Holy Spirit. समजता. पवित्र आत्म्या उदेशी तो पवित्रपणान तो जल्मलोलो, पातकाचो स्वभाव ताच्या भितर नासलोलो. आतां जे भशेन आयज आमी म्हणटा ओके आमी आतां आमकां दूख दवरपाची गरज ना कसली. ओके जेजू देवाचो पूत सो ताका सगळो बरो स्वभाव आसतलोच, पूण आमी आदामाच्या स्वयंबाची न्हू म्हणून आमचो वायट स्वभाव आहा. हे भशेन आमकां चिंतना येतली. पूण हे पासून एक घोडेक आमकां एका टायमाक वान्स एक पाटीक तुवें जेजूक स्विकारलो, आपलो सोमी दोनी म्हणून मानून घेतलो, इन्स्टंटली आत्म्यान आमी नवी रचना जाता. समजता. हें वाचलां पळय तें. इमिडिएटली जेन्ना आमी जेजूक आमी सोमी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता आत्म्यान आमचो इमिडिएटली नवो जल्म जाता. पळय आतां हें उतर कितें म्हणटा. therefore if any man be in Christ he is a new creature. He is a new creature and all things are passed away. पोन्ने आहा ते सोगले फाटी सोरले and behold all things are become new. सोगले नवे जाला. समजलें. सोगले नवे जाला. सो आत्म्यान आमचो स्वभाव सारको जेजू सारक्याचो जाला. समजता. आत्म्यान आमचो स्वभाव कोणाच्या सारक्याचो जाला. जेजू सारक्याचो जाला. पूण भायल्यान आमचें एक्शन आजुनूय बदलोंक ना. कित्याक गाय. तुम्ही सगळ्यांनी जेजूक सोमी दोनी म्हूण स्विकारला वय. आमचो सोमी दोनी म्हूण आमी मानता. बापान ताका आमकां वायटांतली सोडोवपाक नवें जिवीत दिवपाक धाडला म्हूण तुमी स्वत मानता वय. सगळीं मानता. हांवूय मानता. जेन्ना जेजूक आमी सोमी दोनी म्हूण स्विकारता, सोडवणदार म्हूण स्विकारता, आत्म्यान आमचो इन्स्टंटली इन नो टायम नवो जल्म जाला. समजता. पूण आतां आजुनूय आमी रागा बरीत कित्याक जातात गाय. आजुनूय आमच्या लागीं चुकी कश्यो घडटात गाय. केन्ना आयला प्रश्न येवंक ना. तुमी केन्ना चिंतोवंकूच ना हे भशेन. म्हणटा मनशां स्वयंबाची न्हू आमी वायट करना जाल्यार कोण करतलो. दीज आर द कॉमन डायलॉग्स वॉट वी से. येस ओ नो. आनी थिंकींग दीस थिंग्स आमी म्हणटा इट्स ओके इवन दो इफ वी डू समथींग रॉंग. करेक्ट. बट हें रॉंग अंडरस्टँडींग आमकां. हें रॉंग चिंतप. उतरां प्रमाणे हें रॉंग चिंतप. आमी म्हणटा न्हू मनशां स्वयंबाची न्हू आमी पातकां करना जाल्यार कोण करतलो म्हणून हांवें जायते फावटी आयकलां आनी आय थिंक इवन आय हॅव सेड इट वन मे बी बिफोर. म्हणलां आसतलें आमी पातक करना जाल्यार कोण करतली. हे भशेन आमची चिंतना जाल्या. पूण आमकां स्क्रिप्चर कितें म्हणटा. दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस therefore the one who is in Christ Jesus is a new creature. पोन्ने आहा तें सोगलें गेलें आनी पोन्ने तें सोगलें गेलें आनी सोगलें आतां ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. न्यू म्हणजे कितें तेच हांव म्हणटा. न्यू म्हणजे कितें नवी सुरवात. समजता. नवी सुरवात.
जे भशेन आयज ह्या वर्साची 2025ची जो नवी सुरवात जाल्या तेच भशेन आतां 2025 जालो येस नो. आतां 25 आनी 24चे लावंक जाता आमकां? गेलां तें हाडून तेंकोंक जाता थिंगा ना. आमी कितें प्लॅन फाटलो प्लॅन आहा तो आतां करपाक जाता आमकां? गेला तो डेट्स पास जाले ते ना. पूण फुडाराचे पासून आमी एक घडयेक करपाक जाता कितें म्हूण ओके फुडल्या वर्साचें कितें आतां प्लॅन करूंक जाता. पास जालां वीच इज गॉन अवे, कॅन वी डू एनी चेंजीस नाव? नो. इन द सेम वे जें कितें आमचो स्वभाव जो पातकी सोयंबाचो स्वभाव वीच इज पास्ट अवे आतां आमचें सगलें नवें जालां आनी नवें जालां तें सगलें क्रिस्ता सारक्याचें आमच्या जिवितान जालां. पूण आतां प्रश्न आमकां हो आसा, ही समजणी आमी घेवया. प्लीज गॉड. प्रश्न आमकां हो आसा, सिट ओके या. आतां क्वेश्चन कितें आहा, सगलें तर नवें जालां जाल्यार आजुनूय म्हज्या भितर आदलो स्वभाव म्हाका कित्याक दिसती पडटा? आतां ही सिस्टर म्हणटा वय आपल्याकूय तो क्वेश्चन आहा. आमकां रिजन कितें दिसतालो जावं आमी रिजन कितें म्हणटालीं मुनचे सोयंबाची न्हू ताका लागून हें जाताच आनी जातलेंच, आमी पातकान पडटलींच, आमीच म्हणटा आमच्या तोंडान. करेक्ट. समजणी ना जावंक जाता आनी देव म्हणटा म्हज्या पोरचेक म्हज्या उतराची समजणी ना म्हूण म्हजे पोरचेचो नाश जाला. समजता? आमचो नाश केन्ना? आतां सैतान केन्नाच तुका म्हणचो ना तुवें वायट केलां म्हूण तूं पातकी, तो तुका ते भशेन म्हणचो ना. सैतानाची वेज डिफरंट आहा. तो इतलो चतूर आहा म्हणटा, तो इतलो तो डिसिवर सारको फटयता आनी फसयता. ही फसवणी म्हणजे कितें? फसवणी म्हणजे कितें? जे तुका गमचें ना पासून ताका लागून ताका फसवणी म्हणटा न्हू. ना म्हाका फसयलें, गमलेलें जाल्यार आमी पडची नासलीं त्रासांनी न्हू. सो जाणा जाता ताका फसवणी म्हणना. सो आमी नोको जावन कितेंय आमचे कडेन वायट घडलें म्हणजे ताणें येवन म्हाका फटयलें. फॉर एग्जाम्पल केन्नाय सेल्समॅन येता दारान ओरिजिनल म्हणून सांगता, चालू करून दाखयता, सगळें कोता हांव बेस्ट जालें ओरिजिनल घेतलें, तो म्हाका घरा पावोंकूच ना, वस्त चलो ना. मागीर आमी कितें म्हणटा शे म्हाका फसयलें. आनी मागीर म्हणटा आगो तुका चालू करून दाखयलेलें सगळें केलेलें, मागीर आमी म्हणटा हांव फसयलें. समजलें? ही फसवणी. हे भाशेन तो आमकां बरें दाखयता आनी त्या बऱ्यांतल्यान आमकां तो फसयता. ताका लागून उतर म्हणटा यू हॅव टू बी विजिलंट. आमी चोत्रायेन रावपाक जाय, आमी चतूर आसपाक जाय. ही चतूरपणां आमकां कशी येतली? फकत ह्या उतरांतल्यान. उतरान जेन्ना आमी दीस आनी रात रिगोन रावतलीं, ताच्या उतराचे जाणवायेन आमी जेन्ना भरतलीं तेन्नाच आमी ताच्या फसवण्यांक नाकारूंक जाता आनी ताच्या फसवण्यांचो आमी नाश करपाक जाता ह्या उतरा उद्देशी. समजता? ह्या उतरान पदवी आहा. सो जेन्ना तो आमकां फसोवपाक येता तो कितें म्हणटलो, तूं पातकान पड, ओ तूं अशें कर तशें कर, हे भाशेन सांगना तो, हे भाशेन सांगना. तो कितें म्हणटलो, तुवें सगल्यान बेस्ट करपाक जाय. यू हॅव टू बी द बेस्ट. आतां बेस्ट करपाक जाय जाल्यार देवूच सांगता आसतलो न्हू. अशें दिसतलें न्हू आमकां? गॉड मस्ट बी सेयींग दीस. सेटन हाव कॅन ही टेल मी टू बी बेस्ट? आनी वेन वी ट्राय टू डू बेस्ट वीथ आवर ओन एबिलिटी, वेन वी फॉल, मागीर कितें जाता? मागीर आमी गिल्टान वेता. वय ना? गिल्टान वेता. केन्ना केन्ना आमकां सिट्युएशनां सोयता न्हू, सुरवातेक बरें दाखयतलो. सुरवातेक आमकां म्हणटलो कर तूं, कांय ना. ही वील एनकरेज यू, ही वील शो यू दॅट एवरीथींग इज गूड. बट वन्स यू फॉल इन टू दॅट देन ही वील ब्रिंग द गिल्ट फॉर यू. समजता? गिल्ट म्हणजे आमकां तो खालतिकायेन उणेपणान एक लॉजीक तो आमकां घालतलो. पूण लॉजीक घालच्या पयलीं ही वील एनकरेज यू टू डू दॅट. आफ्टर दॅट तुका करच्या टायमार पासून कितें दिसतलें? फॉर एग्जाम्पल आमी आतां क्रिस्ताची भुरगीं आमी वय ना, जेजू सवें आहा म्हणजे आमी बापाची भुरगीं. करेक्ट? बापाची भुरगीं म्हणजे कितें? बापान आमकां कुशीक काडल्या संवसारी मनशां मदें, आनी आनी संवसारी जी मनशां आहा आमकां कुशीन काडल्या. वी आर सेट अपार्ट, वी आर सेंक्टिफायड. अंडरस्टँडिंग? सेंक्टिफिकेशन इज वॉट? सेटिंग अपार्ट. सो देवान आमकां विचून काडल्या. आनी जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक की आपणें तुमकां इचून काडल्या, तुमी हे संवसाराच्या लोकां भाशेन न्हय म्हणटा, तुका आपणें इचून काडल्या. सो आमी जेन्ना क्रिस्ता सवें आहा आमी ताची इचून काडलेली पोरजां. समजता? आमी विचून काडलेली पोरजां. सो आमी हे संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जियेना. संवसाराचो लोक कसो जियेता? संवसाराचो लोक कसो जियेता? दिसता ते भशेन, दिसता तें उलोवन, कितें घडटा तें उलोवन. वय ना? आतां एक भावार्थी आहा आनी एक संवसारी मनीस आहा. आतां भावार्थीच्या जिवितान जर कितें आतां वायट घडटा, जर घरान तेंचो दुस्पोट आहा,
आनी सेम दुस्पोट जाता कोणाच्या जिवितान, संवसारी मनीस ताच्या जिवितान सेम प्रॉब्लम दोगांयगेर सेम जाता. भावार्थ्यागेरूय जाता, संवसारी मनशागेरूय सेम प्रॉब्लम जाता. आतां हो भावार्थी कितें म्हणटलो, जेजू क्रिस्ताची शांती म्हज्या घोराब्यांत आहा, जेजू क्रिस्ताची शांती म्हज्या घोराब्याच्या मनशांचेर आहा, वयव ना. आनी आतां हो भाव म्हणटा, जाणा मरे म्हज्या घरान अशें जाता तशें जाता, शांती ना, प्रॉब्लम ना, कांय ना. हो कितें चिंता मनान म्हज्याय घरान जाता, बट गॉड हॅज सेट मी अपार्ट टू स्पीक हीज वर्ड, टू बिलीव हीज वर्ड, टू डू हीज वर्ड, टू प्रॅक्टीस हीज वर्ड. येस ओ नो? आनी वो कितें उलयता, हें जाता तें जाता तें जाता, आनी फायनली कितें म्हणटा, घरान वचपाकूच बरें दिसना. चल आमी ही या म्हणटा भोंवपाक. वो म्हणटा कितें, ना ना, मनान जाणा म्हज्या घरान शांती ना म्हूण, म्हज्या घरान दुस्पोट आहा म्हूण, पूण हो भावार्थी कितें म्हणटा, हांव जावन आसा ह्या घराब्याचो एक पिलर कसो उतरांतल्यान तांकां सोडोवपाक. कित्याक जेजून तर म्हाका सोडयला, म्हज्या घोराब्याक सोडोवपाक जेजू व्हडलेंशें कांय न्हू. Anyone who believes, nothing is impossible to them. Those who believe, everything is possible to them. जेजू कितें म्हणटा, तुका तर विश्वास आहा, सासवाच्या कोणा इतलो पासून तर तुका भावार्थ आहा, तूं कितें मागता तें तुका घडोवन येता म्हणटा. वयव ना? एका खोडपाशीन तूं उलय म्हणटा, मनान दुबाव धरी नासतना खोडप लेगून उठोन म्हणटा दोरयान पडटलें म्हणटा, कोण सोत मानता पळय तेका. येस नो? सो घरान तर म्हज्या घोराब्यांचेर तर शांती ना, आमी कितें काम करूंक फावो, आमी तें उलोवंक जाय. सो जे भाशेन आमी आतां नव्या वर्साची सुरवात केल्या, नव्या वर्सांत आमी भितर सरल्या, देव खरेंच गा आमच्या जिवितान उतरा प्रमाणे खरेंच एक बदलावणी हाडपाक तयार आसा. देव तयार आसा, पूण देवाक आमी अलायन जावपाक, देवाक आमी कितें म्हणटा तें सांगात दिवपाक, तेजे येवजणेन आमी तयार आसा काय? समजता? आमच्या जिवितान जायत्यो अशे प्रश्न जाता, आमच्या सरावंडींग जायत्यो अशी सिट्युएशनां जाता आनी आमी इतली बिजी पडल्या त्या सिट्युएशनान. वयव ना? जायती कार्यां जातात, जायते फेस्टिवलां जातात. येस नो? आनी आमी इतली बिजी पडटा फेस्टिवलांनी. नो, देर इज नो प्रॉब्लम इन सेलिब्रेटींग फेस्टिवल ऑर फंक्शन्स, नो प्रॉब्लम इन दॅट, बट एट द सेम टायम आमचें मायंड कित्याचेर सेट जालोलें आहा. एम आय टेकन अवे, हांव ड्रिफ्ट अवे ओ कॅरीड अवे जाला संवसारान काय? कित्याक आमी विचून काडलेली, आमी आमकां सोडवून दिलेली पोरजां, आमी मागलेली पोरजां, पूण आयज जे म्हज्या भोंवती जें कितें घडटा तातूंत हांव ड्रिफ्ट अवे जालां काय? तातूंत हांव कॅरीड अवे जालां काय? म्हजें मन बदललां काय? म्हजे आवडे चेंज जाले काय? म्हजे डिझायर चेंज जाल्या काय? समजता? म्हजो आवडे आसतात पळय, देवाचें उतर परगडपाचें जावं देवाचें जाणवायची आनीक आमी जाणा जावपाचें, हें सगळें आमकां सुरवातेक जालेलें क्रिस्ताक स्विकारला तेन्ना. पूण आतां आयज ह्या पॉयंटार म्हजें जिवीत खंय थारावन पडलां काय? समजता? वो आमकां एक एकल्याक प्रश्न. आय यू अंडरस्टँडींग? समजता हांव कितें म्हणटा तें? सो ह्या उतरांतल्यान आमी समजोंक जाय. आतां आमी न्हू एक हें आमी जेन्ना पळयलें, एक आमी एका शिसाचें आमी जिवीत पळोवया पुस्तकांतल्यान. ओके, पेद्रूक सगळीं वळखता, सिमोन पेद्रू, सायमन पिटर. ओके, सिमोन पेद्रूची हांव डिटेलान वचना, बट आमी आवटर पेजीर मातशें तेचें आमी जिवीत पळोवया. सुरवातेक जेन्ना जेजू शिसांक इचून काडटालो तेन्ना पेद्रू खंय आसलो? वड्याचेर आसलो, नुस्तें मारपाक गेलोलो. वयव ना? आनी आख्खी रात, इन लूक चॅप्टर 5 आहा आमकां तें, आख्खी रात तेणें सगळें सांसपलो दर्या. कितें मेवलें? कांयच मेवोंक ना. करेक्ट? आतां सगळो दर्या सोंसपलो, कांयच मेवोंक ना. कांयच मेवना तेन्ना आमचें जिवीत कितें जाता? खुशाल कांयचें जाता न्हू? कितें जाता? निराशी जाता. ओके ओके ओके, निराशी जाता, अपसेट जातात, बेजार जातात. सो निराशी जालोलो, आनी निराशी जावन तो नेट धुता आसतलो. आतां सगळें सांसपिलें दर्यान, कचरोच मेवला, नुस्तें ना. सो कचरो सांसपून आतां घरा वचपाची तयारी पेद्रूची. वयव ना? सो आतां तो सगळें नेट धुता काय कितें तरी कोता आसतलो आपणाचें काम, आनी थिंगा जेजू ताका कितें जाता? नुस्तें कितें पडलां काय म्हूण. आनी तो कितें म्हणटा? कांय ना, आख्खी रात सांसपिलें. आनी जेजू म्हणटा, बरें तर वच आनी घरान न्हिदे. कितें म्हणटा? सर्टन डिरेक्शन दिता. ह्या वड्डान घाल म्हणटा तुजें नेट. आनी पेद्रू म्हणटा, हांव घालिना, हांव घरा वेता, आख्खी रात सोंसपलें आनी तूं आतां पुतून घाल म्हाका नेट म्हणटा. डीप दर्यान नुस्तें सोदलें, नुस्तें ना, तूं हिंगा धोडेक म्हाका घाल म्हणटा. खंयचें नुस्तें हिंगा धोडेक येतलें? वयव ना? सो मागीर कितें जाता? तशें म्हणना. ओके, मातशें हांव थिंगासर वयता. ओके, तो कितें म्हणटा तो पळोवया. ओके,
Luke chapter 5 and hate, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God. Okay, I'll read from 3rd verse. And he entered into one of the ship, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. चौथी ओळ आमकां म्हणटा, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. आमकां 5वे वळीन म्हणटा तो, आख्खी रात आपणें म्हणटा सासपिलें, सगळें केलें, पूण आख्खी रात आपणाक कितेंच मेळोंक ना, पूण तोरी आसतना कितें म्हणटा, तोरी आसतना तुज्या उतराक लागून हांव हें करतां. समजता? आतां तुज्या उतराक लागून म्हणपाक जेजूची आनी सायमनाची कितें फ्रेंडशीप आसलेली आदी मदें? What we are learning from here, that Jesus, when he speaks with authority. अधिकारान तो उलयता आनी तेज्या नांवांक आनी तेज्या कोरण्यांक, तेज्या उलोवण्यांक, तेज्या उतरांक इतली पदवी आहा, कोणाच्यानूच तेज्या उतराक ना म्हणपाक जायना. समजता? वो जावन आसा आमचो जिवो जेजू, जो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला, नवें जिवितान जिवन जाला, आनी तेंच नवें जिवीत ताणें तुका आनी म्हाका दिलां. संवसारी नदरेन आमी नवें वर्स एवरी इयर नवें 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 म्हणटा, पूण ज्या दिसा आमी जेजूक स्विकारता तें जावन आसा आमचें नवें जिविताची सुरवात. हालेलुया. द इयर 25 सोंपतलें, 26 येतलें, 27, 8, 9, 10, इट वील गो ऑन. Understanding? But the day we receive Jesus as a Lord and Savior, instantly we become a new person in Christ Jesus. We are a new creature. We are a new creation. Hallelujah. All things are passed away. All things are become new. Now we'll understand from the life of Peter. आता all things are passed away. आता क्वेश्चन हांवें पळयलो की न्ही चाललेलो प्रश्न, पोन्ने हातें गेलां जाल्यार आजुनूय आमच्या भितर वो स्वभाव कित्याक दिसती पडटा काय आदामाचो आहा तो मातसो मातसो दिसता न्हू. काल पोर आमी रागार जाताली वर्सां फाटीं, आतां जेजूक स्विकारल्या उपरांत रागार जायना आमी? जाता न्हू. आनी जाता तेन्ना मातशें गिल्ट येता न्हू, येवंक फोना इमिजिएटली, पूण हें गिल्ट घेवंक फोना. पूण तें येता. बिगर प्रॉब्लम, बिगर गिल्ट. स्लाइट प्रॉब्लम, इट्स ओके नो जीजस, लिटल थिंग इज हॅपन, सो इट्स फायन, नो गिल्ट. बट इफ बिगर प्रॉब्लम हॅपन, देन वॉट? देन अ बिग गिल्ट वील कम, रायट? गिल्ट कोणाक येता? गिल्ट सैतान आमकां घेवन येता आनी आमकां दाखयता जेजून तुज्या पातकाचें जें फारीकपण त्या खुर्सार केलां तें पुरो जावंक ना. ताका लागून तो आमकां दाखयता तूं आजुनूय गिल्टान आहाय, तूं आजुनूय पातकी आहा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजून आमकां आदल्या आतांच्या आनी फुडाराच्या पातकांतल्यान सोडयलां. समजता? ही जी नवी सुरवात जेजू सवें जाल्या, हो जो गॉस्पल आहा, हो जो गुड न्यूज आहा, that God has forgiven us from all of our sin once and for all. He became that sacrifice for once and for all. There is no more sacrifice for your and my sin. Hallelujah. So it has been done and it's a finished deal. It's a done deal for you and me. हालेलुया. समजता? सो हे स्वताची खबर आमच्या काळजान न्हू कांतयलेली आसपाक जाय, रिटर्न बरयलेली आसपाक जाय. जेन्ना सैतान येतलो आमकां चोरूंक आनी आमचें इबाड करपाक, जिवेशी मारपाक, तेन्ना आमी सैतानाक जबाब दिवंक जाय ह्या स्वताचो. आतां हो पुस्तक आमी जो पळयता, केदो व्हडलो पुस्तक आहा, येसो न्हू? कितलो व्हडलो बायबल आहा. आतां पोन्नो करार, नवो करार, हें सांगता तें सांगता तें सांगता, येसो न्हू? आनी आमी नोको आतां खंयचें कितें सांगता आनी कितें घेवन चलपाचें. करेक्ट न्हू? If you ask me, have you read the whole Bible? Not yet. शिकोंक ना, अजून हांव सगळो वाचूंक हांव पावोंक ना. पूण वॉट एवर I have studied, Lord have showed me, I have practiced, seen the result, that's where I am confident enough to stand here and preach this word by the help of the Holy Spirit. कित्याक आमी प्रॅक्टीस करूंक ना, आमच्या जिवितांत तर घडोवन येवंक ना, दुसऱ्यांक आमी कशें सांगूंक जाता? येसो न्हू? सो आतां हे पेद्रूची खबर कितें जाता? तो जेजूक पयलो वळखोंक ना, तो नोको, ते फ्रेंड्स न्हू ते पयले. देन ही चोज हिम नो, ते फ्रेंड्स न्हू. तो म्हणटा कितें आख्खी रात सोंसपलें म्हणटा आनी आतां तो कितें म्हणटा? बट फॉर योर वर्ड, एट दाय वर्ड, फॉर योर वर्ड आय वील लेट डावन द नेट. सो जेजूच्या उतराक कोणाच्यानूच ना म्हणपाक जायना. अँड वेन दे हॅड दीस डन, दे इनक्लोज्ड अ ग्रेट मल्टिट्यूड ऑफ फिशीस अँड देअर नेट्स ब्रोक. अँड दे beckoned unto their partners which were in
the other sheep that they should come. Can I have some water, please? That they should come and help them, and they came and filled both the sheep so that they began to sink. Okay, now पेद्रूचे पयलें जिवीत कशें आसलें? आमच्या सारकिलें आदामाच्या सोयंबाचें वय ना. आनी तोय रागा, तो मातसो हॉट टेम्पर आहलो. कशें गमता आमकां तो हॉट टेम्पर आहलो म्हूण मातसो रागा बरी जाता म्हूण रोखडो मॅन ऑफ एक्शन, क्वीक एक्शन ताजें. कशें गमता पेद्रू कितें करपाक जावं एंगराक मातसो क्वीक आहा म्हूण. तुमकां उगड आसा जेजूक जेन्ना ते सकाळन घोडे धरपाक येता, कान कातोता ते हेचो कोण तो पेद्रू. समजता क्वीक एक्शन. जेजू म्हणटा हें शिकोवंक आपूण तुमकां येवंक ना, आनी इमिडिएटली जेजू ताजो कान हें करता. करेक्ट. सो आमी पळयता पेद्रूचो बिहेवियर कसो आसता तो. करेक्ट. बट तोच पेद्रू जेन्ना जेजू बापा सोबे वेता. थँक्यू सो मच सिस्टर. थँक्यू जेजस. समजता. सो पयलीं पेद्रू कहो आहलो आनी मागीर ताजें जिवीत कशें जाता तें आमी समजूया. कित्याक आमी आतां आदली कशी तरी हा, पूण क्रिस्तां सोबे येवन आमचें जिवीत आतां कशें जावपाक जाय आनी कशें जातलें क्रिस्तां भाशेन तें उतरांतल्यान आमी शिकोवंक जाय. जायते फावटी आमकां दिसता जेजू हांवें स्विकारला दॅट मिन्स कितें म्हज्या जिवितान सगळें बेस्ट जातलें. स्विकारलो आनी सगळें बेस्ट जातलें. कशें जातलें? एक धाकटुलें भुरगें जल्मता कितल्या दिसांचें? म्हयन्याचें जल्मता इमिडिएटली काय एका दिसाचेर? स्टार्ट फ्रॉम डे 1. Yes, and day 1 the child says, oh, आता म्हज्यान कामाक वचोंक जाता ऑफिसाक म्हणटा भुरगें. there is a process of growing, right? in the same way जितलें वाडटा तितलें मॅच्युअर्ड जाता. जितलें वाडटा तितली सोजमणी येता भुरग्याक. जितलें वाडटा तितलें संवसारीक गिन्यान येता भुरग्याक. येसो न्हू? जितलें वाडटा तितलें तें संवसाराच्या चाली प्रमाणे जावं तो एक पॅटर्न घेता, वेज घेता. करेक्ट. धाकटुलें आसतना जाता ना. इन द सेम वे जेजूक जेन्ना आमी स्विकारता, आमी धाकटुलीं बाळकां क्रिस्ता सोबे जी आमकां वाडोंक जाय, चोडोंक जाय उतरान. स्विकारलो जेजूक आनी उगी कोणच्याय बसलीं आनी जाय तो आपलें जियेलें. दॅट इज नॉट कॉल्ड लायफ इन क्रायस्ट जीसस. Understanding, we have to grow in the word of God day and night to live a victorious life, or to see every day in our life, victory in our life, or to see the goodness of God in our life. हे सगळे बरेपण जे बापाचे हा क्रिस्ता उद्देशी तुका आनी म्हाका फावो जाला हे घडोवन हाडटलो जिवितान जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जावपाक जाय. आनी ह्या उतरा प्रमाणे जिवीत तर जावपाक जाय जाल्यार हें उतर आमच्या काळजान दीस आनी रात आमच्या मनान आमच्या तोंडान हें चालूच आसपाक जाय. आमकां हितूंतल्यान ब्रेक ना. आमकां स्कॉलान पासून दनपारचो पळय ब्रेक मेवता लंचाक, तो हातून ब्रेक ना. समजता? एक सेकंडाचो ब्रेक दिवंक जायना. आतां तुमी म्हणटा आसतलीं सो बायबल घेवन हें सगळें भोंवपाचें. ना ना ना. मेडिटेशन. समजता? जोशुआ कितें सांगलें देवान? दीस आनी रात म्हज्या उतराचो नियाळ कर. देवान म्हणलें दिसाचोच कर, रातीचोच कर, मोदल्या टायमाचेर कर, दीस आनी रात. सो 24/7 throughout the days of your life we have to meditate on the word of God. even one moment पासून तर आमी मातशी फाटी फुडें जाता तो रेडी हा. डिसिवर आमकां डिसीव करपाक रेडी हा. बिकॉज ही इज like a roaring lion seeking to whom he may devour. अंडरस्टँडिंग? सो आमी मातशी फाटी उरली. तुमी हेचो कितें म्हणटात ते डियरांचो एक हें पळयलां क्रावड अशे भशेन ती वयतात. येस. आनी जेन्ना एक पयसान डिस्कवरीचेर बा ते जॉग्रफीचेर बा तुमकां दाखयतले जे भशेन आख्खो हिंड वयता पळय डियरांचो एक पासून मातशें फाटी उरलें लायन येता आनी कोणाक एटॅक कोता? कोण फाटल्यान उठता पळय, फाटल्यान उठता तेका रायट. ओ ते झुंडाक भितर ते गॅदरींग हा तितून वयतलो ना. न्ही पयस तो फाटी रावन पळयना कोण फाटी उरता तेका. आय हॅव सीन दॅट इन वन टायम इन द डिस्कवरी जॉग्रफिकल हें दाखयता पळय ते एनिमल्सांचे. जेन्ना ते सगळे पळय एकठांय वयता एक फाटी पळय कोण उरता तो लायन रावता ओ हुएवर दॅट कोण लेपर्ड रावता आनी कोण पळय फाटल्यान दिसती पडटा तेजेर एटॅक जाता. म्हणजे कितें उतरान आमची मातशी पासून तो स्पीड स्लो जायत आमकां टेस्टींग टेम्पटींग आसतलें. तो येतलो आमकां आनी तो कितें व्हडलीं व्हडलीं कामां करून घेवचो ना. राग दितलो, मातशें कितें कुन्नाटकाय दितलो. करेक्ट. मातशें कितें इरिटेशन दितलो आनी तें मातशें इरिटेशन जेन्ना आमच्या भितर सरलें इट वूड बी लायक अ वायरस एंड इट वील ग्रो. बट इफ वी हॅव द एंटीडोट वीच इज द वर्ड ऑफ गॉड दॅट वायरस कॅनॉट इफेक्ट इन युअर बॉडी. अंडरस्टँडिंग? वो एंटीडोट देवाचें उतर आमकां दीस आनी रात आमच्या जिवितान आमकां हें उतर जाय.
जितले आमी शिकता तितले आमकां हें उणें न्हय, आनीक आनी आनीक जाय, आनीक आनी आनीक जाय. जितले उतरांत रावतली तितले आमी जेजूचे भशेन जावं जेजूचें जिवीत जे भशेन तो जियेलो, आमी संवसारान ताचे जायते पयल्या 4 गॉस्पलान आमी तेजें जिवीत पळोवंक ना. कशे भशेन चलतालो, कशे भशेन शिकयतालो, मिरेकल्स कोत्तालो, सायन्स वंडर्स, टिचींग, प्रेयींग ऑल्सो. एट नायट ही यूज्ड टू प्रे. येस ओ नो? विल्डरनसान वयतालो, अरण्यांत वयतालो म्हणटा आनी मागणें कोत्तालो. हे भशेन आमचें जिवीत क्रिस्ता भशेन आमचें जिवीत आमचें जावपाक जाय. आतां हे पेद्रूचें जेन्ना आमी उदाहरण घेता, पेद्रू आतां सुरवातेक कितें म्हणटा तेका, आख्खी रात आमी केलें म्हणटा, पूण आतां तुज्या उतराक लागून आयल डू इट, नो प्रॉब्लम, फॉर युअर वर्ड, बिकॉज यू सेड इट, आयल जस्ट डू इट. आतां आमी जेन्ना इरिटेट जालेलीं आनी कोणें आमकां कितें सांगता आमी कोत्तेलीं, करूंक वयतलीं, आमी म्हणटलीं हें तूं कितलेंय सांग, हांव आनी आयकना, आख्खी रात हांव न्हिदोंक ना, आख्खी रात हांवें काम केलां, आख्खी रात हांवें सगलें दर्या सोंसपलो आनी आतां तूं पोतून घाल म्हणटा. नाका नाका म्हणची ना आमी आहली जाल्यार पेद्रूच्या जाग्यार कितें म्हणपाचें, नाका सायबा हांव वयता घरा, म्हाका जेम येता. येस ओ नो? आमी आतां मातशी पासून तर आमकां न्हिदपाक लेट जालो, सकाळीं आमचे दोळे उक्ते जातले ना. लेट न्हिदली सकाळीं उठोंक जायना, जातलें? वो आख्खी रात ताणें केलें. आतां हांव हो सिनारियो कित्याक चड डीप वयता, सो दॅट वी कॅन रिलेट आवर सेल्फ टू हीज सिट्युएशन एट दॅट टायम. पूण जेन्ना हें उतर, स्वताचें उतर, हें स्वत जेन्ना आमच्या जिवितान, आमच्या काळजाक पळय तोत्म्या उदेशी जेन्ना लागता, आमी तें स्विकारता, आमी जेजूच्या उतराक आमकां ना म्हणपाक केदेंच जावचें ना आनी जायना. कित्याक हें जेजूचें उतर. आतां हें उतर तो कितें म्हणटा, तुज्या उतराक लागून आपूण घालता म्हणटा, आनी मागीर कितें जाता, अ ग्रेट मल्टिट्यूड ऑफ फिशीस एंड देयर नेट्स बिगेन टू ब्रेक. इतलें नुस्तें त्या नेटाक पडलें म्हणटा की नेट पिजोंक लागलें, जाळ पिजोंक लागलें. आनी दुसरी 7th वर्स आमकां म्हणटा, लूक चॅप्टर 5 verse 7, एंड दे बॅकन अनटू देयर पार्टनर्स, यात रे नेट पिसता, आदाराक आपयता. आनी तो म्हणटा यो यो म्हणटा, एंड वीच वर इन अदर शीप एंड दे शूड कम एंड हेल्प देम, एंड दे केम एंड फिल्ड बोथ द शिप्स सो दॅट दे बिगेन टू सिंक. कितें समजोणी आयली आमकां हातूंतल्यान? तुमी सांगा. आतां 2 वळी वाचल्या, हांगा कितें म्हणटा, तुज्या उतराक घालता म्हणटा, नेट घालता. नेट तर ओडूंक वयता, नुस्तें बरोवन नेट पिजोंक पावलें. नेट पिसता म्हूण तो शेजाऱ्याक जे कोण आहा बोटीकार तांकां म्हणटा यात म्हणटा, आनी 2 बोटी म्हणटा तें नुस्तें घालता. आतां बोटूय बुडोवंक लागता. सो कितलें नुस्तें आयलें? इन अबांडन्स. समजता? इन अबांडन्स. नेक्स्ट लायन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, when Simon Peter saw it, सिमांव पेद्रून जेन्ना ही सगळे ओचोरयां पयलीं, इज इट नॅचरल? दीस सायमन पीटर आख्खी रात ताणें दर्या सारको साफ केलो, खंयचोरूच नुस्तें मेळोंक ना. पूण जेजू जेन्ना म्हणटा ह्या वदान नेट घाल, अशें नुस्तें आयलें. इज इट अ नॉर्मल थिंग ऑर सुपर नॅचरल थिंग? इज इट नॅचरल? हें सादारण जालें ओ सुपर नॅचरल जालें? सुपर नॅचरल जालें. पॉसिबल आहा इतलें अशें जावपाक बेश्टें नॅचरली जावंक शकता? ना. पूण जेन्ना म्हणटा सायमन पीटर सॉ इट, ही फेल डावन एट जीसस's knee saying thank you Jesus. न्हू सिस्टर? कितें बरयलां? 8वी ओळ वाच. 8वी वय. सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोशिल्लो पेल्यान सोज. ना जेजून म्हणलें, सिमोन पेद्रून म्हणलें, he fell down at his knees and say thank you Jesus. ना? थँक यू जीसस म्हणोंक ना? थँक यू आख्खी रात हांवें मेहनत केली, तुवें म्हाका हेल्प केलो, चल आतां वयता हांव नुस्तें घेवन बाजाराक. कितें केलें? म्हजे सोशिल्लो पेल्यान सोज सायबा, नवण्या पोट जाता. म्हजे सोरशिलो पयल्यान सोर. कित्याक प्रॉब्लेम आहा? पोत्यान वाच 8वी वळ. तें पळयना फुडें सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. आतां सिमोन पेद्रू कोण आसलो? आपलेंच वळखून ताणें कितें सांगलें? हांव एक पातकी मनीस. आतां तो पातकी म्हूण आमी बरी खूश जावया नाका, आमी पातकीच आसलीं. समजता? सो देवाचें उतर रोमकाराची चीट आमकां म्हणटा, सांग पावलो आमकां कितें म्हणटा? सगलीं जाणां पातकीच
No one was righteous, no, not one. Everybody was a sinner because we were born with that sinful nature which we have received from Adam's disobedience. Because of his disobedience, many were made sinners. In Romans 5:19 it says, because of one man's disobedience, many were made sinners. आता वो सिमोन पेद्रू कितें म्हणटा हांगासर, म्हजे सोरशिलो पयल्यान सर हांव पातकी सायबा. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा, देवाक म्हाका हें फावो ना कित्याक हांव पातकी. आतां सिमोन पेद्रू जेन्ना हें म्हणटा, सिमोन पेद्रू तेन्ना पासून पोन्न्या कोरारान आसलो, समजता. पूण आयज आमी खंयच्या कोरारान आहा? सिमोन पेद्रू जेन्ना हें अशें म्हणटा तेन्ना सिमोन पेद्रू जेन्ना जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, समजता, आनी जेजू पुनर्जिवंतूय जावंक नासलो. पूण आमी पोरजा जी आशिर्वादीक, blessed are those whose iniquities are forgiven, blessed are those whose sins are forgiven. हें कोणें बरयलां? दाविदान बरयलां स्तोत्रान. आशिर्वादीक ती जांची पातकां बोगसोल्यात. ही कोणाची खबर दावीद उलयता? तुजी आनी म्हजी, जी जेजूच्या फिनिश्ड आफ्टर फिनिशिंग जीसस इज वर्क, जी कोण त्या उपरांत पळय जियेता, दोज हू आर लिव्हिंग इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस. ही स्पीकिंग अबाउट दोज पीपल वीच इज यू एंड मी टुडे. आयज जे जेजून आमकां संपाडलां, जे आमकां एकम्प्लीश करून दवरलां, सगळें आमकां मेळोवन दवरलां, आयज आमी जैतिवंताचें जिवीत आमी जियोपाक जाय एक भावार्थी जावन. पूण आमी कितले भावार्थ्याचें जिवीत जियेता, कितले जैतिवंताचें जिवीत जियेता, आनी दिसांतल्यान कितले फावटी उणेपणाच्यो खबरो उलयतात, समजता. जे आदल्या कोरारान जे जियेताले ते आशेताले तुज्या आनी म्हज्या जाग्यार पासून रावपाक, कित्याक आमी जेजून जें फिनीश केलां तातूंत जियेतात, समजता. आमी नव्या कोरारान जियेतात. आमच्या भितर सर्वेस्पराचो ओत्मो वस्ती करता, तांच्या भितर नासलो. आदल्या कोरारान पळय तो ओत्मो येतालो, देवाचें कितें कार्य आहा तें जाल्या उपरांत तो वयतालो, समजता. पूण नव्या कोरारान जेन्ना आमी जेजूक स्विकारता, 1 Corinthians 6:17 म्हणटा, द डे यू हॅव एक्सेप्टेड जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेव्हियर, यू एंड गॉड हॅज बीन युनायटेड इन द स्पिरीट, वेन नो मॅन कॅन सेपरेट अस एंड गॉड, दोज हू हॅव रिसीव्ड जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेव्हियर. समजता. हें जेन्ना आमी जेजूक स्विकारला, कोणाच्यानूच आमकां बापा सोरशिल्यान पयस करपाक जायना. जो संबंद जो जेजून परत्यान एकठांय केला. Jesus has reconciled us to the Father. He has restored our relationship which was broken because of one man's disobedience. He has restored us once again back to the Father. समजता. देवान आमकां जेजून आमकां बापा सोरशी परत्यान एकवट आयल्या, परत्यान तो संबंद घडोवन हाडला, आनी आतां कोणाच्यानूच आमकां बापा सोरशिल्ल्यान दोशी करपाक जायना. पूण हो जो सैतान आहा तो सदांच येतलो, तुवें पातक केला, सो आतां तूं म्हूण हांव पातकी सायबा, म्हाका बोगस, समजता. पूण जेजू म्हणटा आमकां आदल्या आतांच्या फुडाराच्या पातकांतल्यान सोडयला. पूण आतां प्रश्न जे भशेन आमी म्हणटा, आजुनूय आमी पातक कित्याक करतात वर, समजता. हे समजता. आमकां तें दिसता जरी तर सोडयलां सगळ्या हितूंतल्यान, वाय आय एम स्टील कंटिन्युईंग द सीन, बिकॉज माय मायंड इज नॉट येट रिन्यूड. अंडरस्टँडींग. रोमकाराचो चीट 6 आमकां म्हणटा, पातकाक आमचेर आनीक कसलोच अधिकार ना. बाय नोईंग दीस, हें जेन्ना तुमकां गमतलें, हें जेन्ना सोजमणी आमकां आसतली की पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना, जाल्यार आमकां आतां स्वताची वळख आयली, आनी पातकाक आमचेर अधिकार ना म्हूण जेन्ना आमकां समजून आयलें, आमी नव्या जिवितान जियेता. वी लीव इन द न्यूनेस ऑफ गॉड, समजता. पूण आमकां खबर आसूंक जाय की पातकाक आमचेर आनीक अधिकार ना म्हूण. अंडरस्टँडींग. ही आतां भुरगीं, सदांच हांव एग्जाम्पल दिता, ह्या भुरग्यांक खबर आहा हें घर तांचें म्हूण, करेक्ट न्हू? ह्या भुरग्यांक खबर हें घर तांचें म्हूण, सो दे आर लिव्हिंग विथ दॅट अथॉरिटी इन दीस हावस, करेक्ट न्हू? बट एट द सेम टायम इफ देयर पेरंट्स आर बिल्डिंग हावस समवेर एल्स which the children doesn't know, आनी गोडेक तांकां खबरूच ना, आनी खंयसर मम्मीन घर बांदलां आनी सगळें घर बार रेडी जालें आनी सगळीं त्या घरान गेलीं. हे त्या भुरग्यांक घरान भोंवता आसतना अधिकारान भोंवतलें, पूण घर तेजें, पूण ते सारकें अधिकारान भोंवतलें, ते ओगी बसतलें एका जाग्यार, बिकॉज शी डजंट नो दॅट दॅट हावस ऑल्सो बिलोंग्स टू हर. येस ऑर नो? आनी ते आतां एक स्ट्रेंजर कशें येतलें, ओगी बसतलें, आनी मामी सांगना हें घर आमचेंच म्हणून, कांय सांगना, एग्जाम्पल, ओके. आनी मागीर आतां ते कशें बसतलें, ओगे बसतलें, करेक्ट. आतां हांव जेन्ना आयलोलें हांव ओगी बसलेलें हिंगासर, कित्याक आय कॅनॉट मूव इन दीस हावस ऑल अरावंड, नो, कित्याक हांव हांगा विजिटर. आतां हें भुरगें बाबडें आख्खें घर भोंवता, किचनान वता, सगल्याक वता, उदक काडून आमकां दिलें, सगळें केलें. कित्याक ताणें केलें? बिकॉज शी नो दीस इज माय हावस.
So I have right in this house. I can go to the kitchen, I can open the fridge, I can on the gas, I can do everything, whatever I want. Yes or no? Because this house belongs to me. I mean, belongs to her. But at the same time, can I do the same things in this house? ना करूंक जायना. पूण जरी तर हांव ह्या घरान अधिकार घेवन हे मातशें मातशें रावता 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 वसोन हिंगा रावता आनी ती म्हाका कांय म्हणना, हांव स्लोली 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 सगल्याक पावचें ना. सैतान जेन्ना आमच्या जिवितान येता मातशें 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 कितें दिता आमकां आनी आमी तर निग्लेक्ट करीत आमच्या आख्ख्या जिविताचेर तो कब्जो घेता. समजता? सो जेन्ना आमच्या घोराब्यान म्हणजे आमच्या जिवितान आमच्या लायफान जेन्ना पळय सैतान कसलीच खुणा आपली दाखयता इमिडिएटली आमी तेका जिवितांतल्यान आमच्या त्या अधिकारान भायर घालपाक जाय. पूण भायर घालतलो जाल्यार ह्या भुरग्याक जे भशेन खबर हांवें घर म्हजें म्हूण तशें म्हाकाय खबर आसूंक जाय की म्हाका अधिकार आसा हें घर म्हजें. सो पिडेक दुयेंसाक रोगाक कसल्याच वायटाक म्हजे कुडी वयर म्हज्या फामिली वयर कसलोच अधिकार ना. वो अधिकार घेवन आमी ह्या सैतानाक आमच्या जिवितांतल्यान धांवडावपाक जाय. समजता? पूण वो अधिकार तर जाणा जातले हें उतर जाणा जावपाचें भोव गरजेचें. आतां एका पेद्रूक खबर ना वो सोमी जेजू कोण. समजता? पेद्रू नको वो कोण. पूण पेद्रू आतां चिंता ह्या आनी कितें घडलें. पूण जेन्ना जिम्मीला घडली इमिडिएटली तो जेजूच्या पांया खाला वयता कित्याक तो जाणा मनशा कडेन हें करपाक जायना. वो जावंक जाय तो सोमी तो सोडवणदार. वयता तेज्या पांयाशीन तो पडटा. वेन सायमन पीटर सॉ इट ही फेल डावन एट जीसस's knees saying डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आय एम अ सिनफूल मॅन ओ लॉर्ड. आतां कितले कॅरेक्टर्स आहा हितून? सिमॉन पेद्रू आनी जेजू. वय ना आतां जेजू नको आसलो तो पातकी म्हूण. जेजू नको आसलो पातकी म्हूण जाणा आसलो. सो जेजून ताका कितें म्हणूंक जालें पातकी मनशा वच तुज्या पातकाचें पयलें बोगसोणें माग मागीर तुका हांव नुस्तें दिता. वय ना आमी कितें म्हणटा अनलेस अँड अंटील हांव म्हज्यो बऱ्यो करून करिना म्हाका देवाचें बरेंपण मेळचें ना. सो आय हॅव टू बी गूड देन आय वील गेट गूड. चिंता आमी आजुनूय हे भाशेन पयलीं चिंताली थोडी आजुनूय उगीत आहा आमची आजुनूय चिंता काय. ओके आमकां उणेपण येतालें गिल्ट येतालो कंडेमनेशन येतालो. कितें दिसतालें म्हजें तर कोरणी बरी जायना देवाचें बेसांव म्हाका फावो जावचें ना. पूण आजून पासून हांव कितें म्हणटा वायट मनीस आहा तेज्या जिवितान बरें फळ येवपाची पॉसिबिलिटी नाच. कित्याक आमी जें कितें बी घालता ताचेंच फळ आमकां फावो जाता. बट वी आर लुकींग एट दीस सिनारियो इन अदर वे. वीच वे? इन जीसस's वे. जेजूच्या उद्देशी आमी आतां जेजूच्या उद्देशी मिनींग फ्रॉम द सायड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट ते भाशेन आमी पळोवया. कित्याक हांगा पेद्रूची आनी जेजूची खबर आहा. करेक्ट? सुरवातेक जेजू येता आनी म्हणटा ताका कितें कांय तुका मेळोंक ना. तो म्हणटा आख्खी रात पयलें कांयच मेळोंक ना. जेन्ना जेजू सांगता तो म्हणटा कितें तुज्या उतराक लागून आपूण कोत्ता. जेन्ना तें उतर ताणें मानून घेतलें ताच्या जिवितांत ताणें सुबामपणां पयलीं वर्तें देणें पयलें बरोवन वता पिसता बुडटा ते भाशेन देवान ताका आमी मेजता 1 2 3 4 ते भाशेन न्हय. इन अबंडन्स तुका मेजूंक पासून जायना. समजता? पूण हें केन्ना घडोवन येता देव सदांच वील अंडरस्टँड फ्रॉम दीस की देव सदांच आमकां आपलें बरेंपण पयलें दाखयता. जेन्ना तूं तें बरेंपण देवाचें स्विकारता तेन्ना तुका हें देवाचें सगलें बरेंपण फावो जाता. देवाची काकूत मसी कृपा तुका फावो जाता. फावो जाता म्हणजे कितें देवान दिलां पूण तें हांव अणभवूंक पावता. फावो जाता म्हणजे अणभवपाक पावता. फॉर एग्जाम्पल म्हाका आतां उदक दिलां हिंगासर वय ना म्हज्यान म्हणून येता म्हाका उदक दिवंक ना सो आय हॅव टू वेट फॉर द वॉटर ऑर आय हॅव टू डू सम 10 सिटअप्स फॉर द वॉटर. कॅन आय से लायक दॅट? वॉटर इज गिवन आय जस्ट हॅव टू गो अँड टेक इट अँड यूज इट ऑर ड्रिंक इट. येस ऑर नो? अंडरस्टँडिंग? सो देवाची कृपा देवाचो मोग देवाची काकूत देवाचें बरेंपण देवाचें सुबामपणाचें सगलें आमचेर वोतोवन दिल्लें हा. पूण तें केन्ना आमी भोगूंक पावतलीं जेन्ना आमी स्वत मानतलीं म्हजे करणे उद्देशी न्हय पूण जें जेजून कुर्सार केलां पळय त्या करण्याक जेन्ना हांव भावार्थान स्वत मानता जे देवाचें आहा तितलेंय म्हजेर देवोन येता. समजता? पूण आमकां सैतानान कशी बांदून दवरलेली तूं बरें कर बरें मेवतलें. यू बिहेव गूड God will bless you. You speak good words and I'm not encouraging anybody to speak bad words, okay? I'm not saying that. What I'm trying to say is
आमकां सोयतानान चिंतना कसली घातलेली, आमकां संवसाराची जाणवाय कितें दिलेली, तूं तर बरें करशी जाल्यारूच तुजें बरें जातलें. सो सगलो सो ऑल ऑफ आर लायफ वॉट वी टू डू, ट्रायंग टू डू गुड सो दॅट आय कॅन गेन द थिंग्स फ्रॉम गॉड. करेक्ट नो? आतां जेन्ना आमकां संवसार, आय बिलीव यू आर गेटिंग दीस वॉट आय एम ट्रायंग टू से. आय यू ऑल अंडरस्टँडिंग दीस? तुमकां समजून येता हांव कितें म्हणूंक सोदता तें? वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, आमकां ह्या संवसाराची जाणवाय ल्हानपणीसान अशी घातलेली आहा, तूं बरें कर जाल्यारूच तुका बरें मेवतलें. आतां जेन्ना हें गिन्यान आमच्या मनान घातल्या उपरांत म्हजें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमी सांगात. देन यू वील अंडरस्टँड दीस. वेन समबडी बरें करूंक वयतलें, आतां बरें जावचें ना. सो आतां आमी कितें म्हणटा, जरी तर आमकां सांगलें माडाक बरें, माडूच दिसती पडटा एग्जाम्पलाक म्हाका, बिकॉज आय एम फायंडींग सम एग्जाम्पल्स टू गीव. सो आय एम सीईंग दॅट कोकोनट ट्री. ओके सपोज तर आमकां कोणें सांगलें माडाक बरें मीठ घातलें जाल्यार बरें नाल्ल जातात. करेक्ट? सो आतां आमी कितें करतलीं, मीठ हाडूंक वयतलीं. खंयच्याय कोनशाक आसोनी आगोर सोदून मीठ हाडपाक वयतलीं आनी मीठ घालतलीं. आनी आतां आमी म्हणटा पावोंक ना काय, पोतें ह्या हाडपाक घालतलीं. करेक्ट न्हू? सो आमी वयता हाडटा कितें आमच्या मनान कितें बसलां, मीठ घायल्यार बरें जातलें म्हूण. करेक्ट? हे भशेन आमकां आसलें. पूण मीठ नासतना नाल्ल जायना काय? जाताय न्हू? ओके दॅट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, जेन्ना आमकां संवसार म्हणटा तूं बरें करशी तुजें बरें जातलें. सो आख्खें जिवीत आमी वावुरता कितें करपाक, बरें करपाक. उतर कितें म्हणटा, कोणूच बरो ना, कोणूच बऱ्या स्वयंपाचो ना, कशें बरें जातलें? येस नो? नोबडी कॅन डू गुड विथ अ सिनफूल नेचर. एक आतां एक दुकराचें उदाहरण, कितलोय ताका न्हाणयलो आनी बरो केलो म्हूण तो बऱ्या सुवातेचेर रावतलो? द मुमेंट यू लीव हिम, वे हिल गो? रेबान वयतलो, चिकलान वयतलो. ही वील गो इन द मड, रायट? चेकचेकान सगळें वयतलो तो. करेक्ट न्हू? कित्याक तो वयता? तो चिंतिना काय, म्हाका न्हावयला, म्हाका धुवयला, म्हाका शॅम्पू कंडिशनर सगळें पावडर क्रीम सगळें केलां, सो आय शूड नॉट गो. हे भशेन तो चिंतलो हे भशेन ना. कित्याक चिंतना? ताचो सोयंब त्या चिकलान रावपाचो. सो तूं कितलेंय बरें कर आनी कितलोय ताका दाखय तुका बरो केला म्हूण, तो रावचो ना. कित्याक ताजो बिहेवियर, आय मीन ताजो नेचर चिकलाचो आहा. इन द सेम वे आमच्या भितर जेन्ना एक पातकी सोयंब आहा, कितलेंय बरें कर आमी केन्नाच बरें करूंक पावची नात, केन्नाच पावची नात. आनी तेका लागून मास्टर प्लॅन बाप आमचो सर्वेस्पर बाप आपल्या पुताक धाडटा ते खुर्सार तेजें मरण, तो ताजो मास्टर प्लॅन आसता. खुर्साचेर मरणा उद्देशी ताणें आमचो पातकी सोयंब त्या खुर्सार खिलायला आनी त्या पातकी सोयंबांतल्यान आमकां सोडयला. ह्या स्वताची तुका आनी म्हाका भावार्थ्यांक भोव व्हड गरज हे बरेपणाचें जें सेंटिफायड लायफ आहा, जें होली लायफ आहा, हें जियोवपाक. Understanding? But if I am thinking with a mindset, so everything starts with our thinking, with our आमचे चिंतनांनी, आमचे आमी कितें सोत मानता पळय तेजेर आमचें जिवीत तोडलेलें आहा. समजता? जें कितें आमी पळय चिंतता, वॉट्सो एवर मॅन थिंकीथ इन हीज मायंड सो इज ही, थिंकीथ इन हीज हार्ट सो इज ही. तूं कितें चिंतता पळय ते भशेन तुज्या जिविताचो आकार जाता. जे भशेन पळय आमी चिंतता त्या बायबल आमकां सांगता, जें पळय आमी चिंतता कितेंय ती चिंतना जावं त्या प्रमाणे आमच्या जिविताचो आकार जाता. जरी तर हांव चिंता म्हाका बरें दिसना गाय, म्हाका हांव दुयेंत आहा गाय, ना पासून तर हें दुयेंत जावन येतलें. कित्याक? उतर आमकां म्हणटा कितें, तूं जें कितें पळय चिंतना घडयता सो आर यू. ते भशेन तुका घडटा, ते भशेन तुजें जाता. So we have to be very careful in what we are thinking. That is the reason God has given us the key. Meditate on my word day and night, so that you would not think or meditate any on the other things. तूं दुसऱ्यांनी कांय चिंतूंक पडोंक ना जावपाक, तुजें जिवीत सदांच फळादीक जावपाक देव म्हणटा म्हज्या उतराचेर तूं दीस आनी रात नियाळ कर. हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. समजोणी येता हे भशेन. आतां जेजू जेन्ना आमच्या जिवितान येता, जेजू आयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवपाक. करेक्ट न्हू? पूण आतां जेन्ना आमी म्हणटा ओके सुबामपणाचें जिवीत दिवपाक आयला आनी आतां तो येयलो आनी आतां तो खंय आहा, बापाच्या उजव्याक बसला, वय ना. दॅट इज एट प्रेझंट. आतां ह्या टायमान तर आमी ताका पयशी देवाचें उतर म्हणटा बापाच्या उजव्याक बसला. सो आतां जें कितें कार्य तो करपाक येवपाचो आसलो ताणें तें 2000 वर्सां पयलीं केलें, फिनीश केलें, मुळ्ळें पासून इट इज finished. Everything he has accomplished for you and me, whatsoever you and I need, and he gave us the authority in this earth, in this world. आमकां सेट अपार्ट केल्या, कुशीन काडल्या. आमी तेजी we are his
वर्कमॅनशीप ऑर वी आर हीज रॉयल प्रिस्टहूड. आमी देवाची इचून काडलेली मनशां. तो अधिकार ताणें आमकां दिला. तो बेश्टो वसोंक ना आमकां ही सोडून, आमकां अबांडंट करून वसोंक ना. तो इन अबांडन्स दिवन गेला तो. समजता? आमकां ही लेफ्ट अलोन करून वसोंक ना. आमकां दिलां, दायजपण दिलां, सगलें दिलां आनी तो गेला. आनी आतां देवाची खोशी आहा तुवें आनी हांवें जी कोण क्रिस्ताक स्वत मानता ह्या अधिकारान ह्या संवसारान जियोवपाक. आमकां दिसता कितें सगलें आमच्या वस्तुंकी आमकां करपाक जाता म्हूण, बट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज दॅट इज वॉट जिजस सेड. ह्या शिकवणेंतल्यान आमी समजणी एक बरे भशेन घेवया की देवान आमकां अधिकार दिला, त्या अधिकारान आमी चलपाक जाय. आतां ही पेद्रूची खबर केन्नाची? लुकाच्या 20 जेजू ग्लोरिफाय जावं खुर्साक वयच्या पयलींची, तो आसतनाची, फिजिकली तो आसतनाची. सो आतां तो कितें म्हणटा? आपूण म्हणटा नेट तुज्या उतराक लागून घालता. उतर मानून घेतलें, उतर ताचें पाळलें, उतरा पोरमोणें ताणें केलें, जिवितान ताणें अबांडन्स पयलें. वयवना जें निराशीपण आख्खी रात ताका जालेलें, आख्खी रात ताका निराशीपण म्हणजे आयज तुका आनी म्हाका कितें आमच्या जिवितान जें कितें निराशीपण आमचें आसलें, जेजू वयल्या उपरांत कितें जाता? सगले ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. आर यू फॉलोईंग? समजता? जेन्ना जेजू जिवितान येता, आदलें आहा तें पास्ट अवे, द डार्क सायड आहा ती इट्स गॉन एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड, द लायट ऑफ गॉड हॅज बीन कम अपॉन अस. हालेलुया. आतां पळय तो म्हणटा तुज्या उतराक, एंड द मुमेंट तो आपल्या जिवितान बरेपण जें निस्तें आयलें, अबांडन्स आयलें, नेट भिजोंक लागलें, बोटी बुडोवंक लागल्यो, हें सगलें तो पळयता. पूण हें बुडटा म्हणजे कितें? तो दुखी जायना, तो खुशाल जाता. खुशाल म्हणजे कितें? इन अबांडन्स. पूण हें जें अबांडन्स पळयता ही रियलायजीस दीस इज द सेव्हियर, दीस इज द मसाया, वो क्रायस्ट, वो जेजू क्रिस्त आमचो, वो क्रिस्त येवपाचो आसलो तो समजता. आनी तो म्हणटा वेन सायमन पीटर सॉ इट ही फेल डावन एट जीसस इज नी सेइंग डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आय एम अ सिनफूल मॅन ओ लॉर्ड. सोमयांक तो उलो करता, सोमयांक तो वळखता जेजूक वच जावंक जाय तो म्हूण, सोमी म्हूण वळखता वच जावंक जाय तो मसाया म्हूण. तो म्हणटा ओ लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आय एम अ सिनफूल मॅन. नाव दोगा जाणां कॅरेक्टर आहा, जेजू आनी सिमोन पेद्रू. सिमोन मनशा स्वयंबाचो, जेजू मनशा स्वयंबाचो एज वेल एज डिवायन. येसो न्हू 100% मनीस आसलो, 100% देव आसलो. करेक्ट न्हू? ओके. आतां जेजू देवाचो पूत आसलो, करेक्ट. पूण आतां हो सिमोन फुल्ली एडम्स नेचर, करेक्ट न्हू? फुल्ली मॅन आसलो. आतां जेन्ना आमी आदामाच्या स्वयंबाची आसता, जेन्ना आमी आदामाच्या उदेशी जल्मलेली आसता, मनशा स्वयंबाची आसता, तेन्ना आमचें मायंड सगलें कित्यान भरलेलें आहा? हांव पातकी, हांव वायट, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, हें केलां, तें केलां, वीच वॉज करेक्ट एट दॅट टायम. कित्याक पातकान तो आसली खरी, पातकी स्वयंबाक लागून वायट जातालें खरें, पूण आतां तो आपलें पातक वळखून घेता. द सेकंड थिंग वॉट वी सी ओवर हियर इज Jesus does not look unto your sins, but even though he knows that you are a sinner, his abundance he gives you first. His forgiveness he gives you first. अंडरस्टँडिंग? पूण आमी आयजकालच्या शिकवणे प्रमाणे जे खऱ्या उतरा प्रमाणे ना, संवसाराच्या जाणवाय प्रमाणे आमकां कितें दिसता? पातकांतलें पयलें भायर सोरया, मागीर तेजें बरेपण म्हाका मेवतलें. पूण हांगा उतर कितें म्हणटा? बरेपण पयलें आयलां, मागीर तो ताका म्हणटा की हांव पातकी. जेजू नोको तूं पातकी म्हूण. पूण Jesus is not considering that you are a sinner, but his abundance, his love, his mercy, his compassion, his everything he gives you first. He shows you first. That kind of God he is, who is living forever and ever. हालेलुया. हे भाशेचो जीव देव आमचो सासणाच्या सासणाक जो आपले काकुतीन गिरेस्त म्हणटा, आपल्या दयालयेन गिरेस्त म्हणटा, आपल्या मोगान तो गिरेस्त म्हणटा, आपले सगळे जे दिवपाचो जो ताजो स्वभाव आहा, दिवपाचो जो नेचर आहा, तातून तो ग्रेस म्हणटा, कितें म्हणटा तें, तातून तो रीच म्हणटा, गिरेस्त म्हणटा. समजता? हे भाशेचो आमच्या जिव्या देवाचो एक सैम दिवपाचो, आनी तो पयलो आमकां दिता. आनी ते जें देणें तें पळोवन तें ताणें बरेंपण पळोवन तो रिपेंट जाता आनी म्हणटा डिपार्ट फ्रॉम मी, दीस कॅनॉट बी हॅपन टू मी बिकॉज आय एम अ सिनर. आपले पातकाची वळख घेता. पूण हांगासर आमी आनी एक बरीशी गजाल शिकता की जेजू इवन दो इन स्पायट ऑफ नोईंग दॅट ही इज अ सिनर, he is giving the forgiveness, showing the abundance, showing his love first. At the same time, ये आमी हिंगाच होल्ड करूया आनी आमी ही खबर पळोवया. विल नॉट गो देर, बट आय जस्ट गिव एन एक्सप्लेनेशन. जेन्ना समॅरिटन वुमन येता बांयचेर,
तेन्ना कितें जाता समॅरिटन वुमन येता बांयचेर जेन्ना उदक व्हरोंक देनपारच्या टायमार तेन्ना जेजू थिंगा आहा म्हणटा आपणाक इल्लेशें उदक दी. ती म्हणटा तूं जुदेव वचून म्हजे लागीं उदक मागता हे भाशेन कशें अशें म्हणटा. जेजू म्हणटा तुका तर गमत आपूण कोण तो तूं म्हजे लागीं उदक मागतली. ती म्हणटा आपणाक दी तें उदक म्हणटा. ये सोनो तो म्हणटा उदक जाय तुका जाल्यार पयलें वचून तुज्या घोवाक आपय. पूण जेजू नको आहलो आतां तिका घोव ना म्हूण जाणा आसलो. वयव ना जेजू नको आहलो सिमोन पेद्रू पातकी म्हूण जाणा आसलो. पूण जेजू आमकां केन्नाच गिल्टान घालिना. जेजूची कोरणी आमकां आदार दिता रिपेंट जावपाक आनी तेका फॉलो करपाक. रिपेंटन्स म्हणजे कितें चेंजिंग द वे ऑफ युअर थिंकिंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. न्यू कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे. रिपेंटन्स म्हणजे कितें आतां आमकां रिपेंटन्स म्हणजे आदी तेंपार कितें शिकयलेलें पातोक दूख धरून रोडा रोडा रोडा. येसो नो हांगा रिपेंटन्स म्हणजे आमी हिब्रू ग्रीक भाशेन पळयता की इट्स मेटानोया विच इज चेंजिंग युअर थिंकींग. दॅट इज रिपेंटन्स. तुजी चिंतना बदलूंक जाय. एका टायमाक तर हांव चिंत्तालें हांव पातकी देवान आपली कृपा दिल्या पयलीं आनी त्या पातकांतल्यान तुका सोडयलां. Romans 5:8 म्हणटा Jesus died on the cross even when you were a sinner. When we are a sinner, he did not waited for us to change first and then he will die on the cross. Yes or no? In the same way लुकाच्या 5व्या विसरान आमी पेद्रूची खबर पळयता. जेजू पेद्रू पयलो जिवीत बदली सोर बरो जाय सोर जेजू रावना. आपली कृपा तेका पयली दाखयता. कृपा म्हणजे कितें देवाचो फावर देवाचें बरेपण देवाचो मोग आमचेर हे तो पयली दाखयता जेजू तेका. तेन्ना तो रिपेंट जाता. येस ओ नो. सो इट्स अदर वे रावंड. आमी जे भाशेन सोजमोडी घेता सो आमी हांगासर कितें शिकल्या जेजू आमी जुआंवाचो पयलो 17वी ओळ कितें म्हणटा द लॉ वॉज गिवन बाय मोझेस अँड द ग्रेस अँड द ट्रूथ केम बाय जीसस. सो कृपा देवाचो फावोर आनी सोत आयला जेजू उदेशी समजता. आनी कायदो आमकां पयलो मोजेसा उदेशी आमकां ओरोण्यांत दिलोलो पूण आतां आमी कित्याक आला आहा कृपेक आला आहा. समजता. वी आर नॉट अंडर द लॉ बट वी आर अंडर ग्रेस. बुक ऑफ रोमन्स टेल्स अस दॅट. सो जेन्ना आमी जेजूक स्विकारलो आमी कृपेक आला येता. अंडरस्टँडींग. सो आतां जेन्ना कृपा म्हणजे कितें देवाचो फावोर पयलो देवाचें बरेपण पयलें आनी तें बरेपण पळोवन वी रिपेंट. तें बरेपण पळोवन आमचें मन बदलता. तें बरेपण पळोवन आमी तेच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक तयार जाता. कित्याक आमकां आतां कोणाची पदवी आहा पवित्र आत्म्याची सुपर नॅचरली आमकां स्ट्रेंथ आहा. अंडरस्टँडींग. गॉड न्यू विदाउट हिम वी कॅन डू नथींग बट विथ हिम वी कॅन डू ऑल थिंग. फिलिपियन्स 3:13 आमकां म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. सो हू इज माय स्ट्रेंथ? Jesus is my strength and I can do all things through Christ Jesus. हालेलुया. जेजू उदेशी आमच्यांनी सगळें करपाक जाता म्हणटा जाल्यार हो जेजू आमच्या जिवितांत कितलो व्हरतो. हो जेजू आमच्या जिवितांत कितलो मोलादीक. हो जेजू आमच्या जिवितांत कितले बरेपणाचो आमच्या फायद्याक तो आयलो. आनी जो मनीस जो देव मनशा स्वयंपान आमच्या फायद्याक आयलो आयज तेका आमी खंयच्या पावंड्यार दवरला काय आमच्या जिवितांत हो आमकां एकल्याक हो प्रश्न. फकत आमी वर्सांतल्यान एक पाटी तेजें मरण आनी पुनर्जीवन पण मनयलें आनी हे सगळो वर्स भर आमकां जाय तो हें जिवीत जियेलें हें देवाक मानवलेलें जाता काय? कित्याक देव म्हणटा दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर तुमी नियाळ करात. जाल्यार दीस आनी रात हांव देवाच्या उतराचेर नियाळ करता काय हांव म्हाज्या घोवान कितें म्हणलें बायलेन कितें म्हणलें भुरगीं अशीं कोत्ता शेजाऱ्या आयकना आनी फॅमिली त्रास कोत्ता फॅमिली खबरो कोत्ता तें चिंतूंक बसता आनी गॉसिपी आनी फोनाचेर आनी हेचेर तेचेर खंय खंय आमी आमचो टायम घालतात. वय ना. देवान आमकां कितें करपाक आपयलां म्हज्या उतराचेर दीस आनी रात तुजो नियाळ करचो. खंयचोरी ह्या 4 गॉस्पेलान बाय मिस्टेकली पासून आमी पळयना जेजू संवसाराच्यो खबरो उलयता. आनी एफिशियन्स 5:1 आमकां कितें म्हणटा वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट. जेजूक आमी कॉपी करूंक जाय. जेजू सारकेले आमी जावपाक जाय. आनी जेजू संवसारी खबरो कांय करीच नासलो. सो आमी आतां चिंतूंक जाय आमचें जिवीत खंय दवरलेलें आहा. आर यू अंडरस्टँडींग. हें उतर जावन आसा एक आमकां आरसो पळयतात आमी. आवय आरसो ना जाल्यार जायना. कोणाच्याच घरान जेवण ना जाल्यार जाता पूण आरसो आहा. सांजेक जेयतलो जाल्यार तांदूळ ना पूण आरसो आसतलो. वय ना नाजाल्यार उदकान तरी तोंड पळयत. पूण आमकां पळोवंक जाय. कित्याक पळोवंक जाय मातशें हिंगा थिंगा आमकां जालें नाका न्हू. केंस बी सारके उगोवन आयल्यान तुमी ओके.
हांव आयलां ओगोन आरशान पोवन ना Praise God, तुका तें तरी टेंशन ना, बट अदरवायज शेविंग एंड ऑल यू सी नो इन द मिरर. देन कोमिंग ना जाल्यार कितें जालें, एटलीस्ट शेविंग तो एटलीस्ट यू हॅव नो. ओके, बट आरसो आमगेर आहा, घरांनी आसता, आरशान पळयता आमी कितें करपाक, आरशान पळयल्या उपरांत कितें दिसता आमकां? बरें दिसता तेंच पळयता काय करेक्शनाक वता? इन द सेम वे हें जावन आसा आमकां ओत्मीक आरसो. हें आमच्या जिविताची आमकां आमची इमेज आमचें दाखयता आमी कशीं आहा ती, आमच्या जिवितान चलता कितें आनी जिवीत चलोंक जाय कशे भाशेन हो आरसो आमकां आख्खें आमचें ओत्मीक जिवीत, आमचें सगळें जिविताची चाल आमकां हो हें पुस्तक, हें पवित्र पुस्तक आमकां दाखोवन दिता. आनी आमकां जे भशेन आमी फिजिकल आरशान पळोवन करेक्शन करता, ह्या आरशान पळोवनूय मागीर आमच्या जिवितान करेक्शनां जाता. फिजिकलान जेन्ना डिफरन्स आहा, फिजिकलान पळयता आरशान तेन्ना आमकां करचें पडटा. करेक्ट? हिंगा तुका सुपरनॅचरल पावर आहा. समजता? तुज्या वस्तूंकी तुका करपाची गरज ना. सुपरनॅचरली देव तुका आदार करता, एम्पावर करता टू ओवरकम एवरीथींग फ्रॉम दीस वर्ड, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड विच इज लिव्हिंग अँड एक्टीव. हालेलुया. अंडरस्टँडिंग? आतां पळय जेन्ना जेजू पेद्रूच्या जिवितान जेन्ना जेजू येता आनी तो ताका एक खबर दिता, अशें कर तशें कर, आनी त्या प्रमाणे तो करता. आनी जेन्ना देवाची महिमा तो पळयता, ग्लोरी पळयता देवाची इन अबांडन्स. कॅन यू इमॅजिन? होल नायट आय एम ट्रायींग. Do you ever saw kind of a people कितले ट्राय केले म्हणटा जावंक ना, आनी एक दीस हो येता सडनली दे एनकावंटर गॉड आनी सुपरनॅचरली काम जालें. आनी दे आर वंडरिंग इतली वर्सां हांवें स्पेंड केली ह्या कामा फाटल्यान पूण जायना आहलें, पूण आयज पळय कशें जालें. करेक्ट? हें केन्ना घडलें? आमी जेन्ना ट्राय करता म्हणटा न्हू, दॅट इज क्लियरली आवर एबिलिटी. When we say, let me try, then we are doing it with our ability. But when we say, Lord, I can't do it, but with you, I can do it. With your wisdom, with your knowledge, with your power, with your strength, with your grace, yes, I can do it. When we humble ourselves to take His help, God is ready to help. But if we say, oh, I'm trying, God would say, okay, you want to try? Good, come on, go ahead. Because God knows. He said it. Without me, you can do nothing. But if you want to try ahead, no problem. But when you finish, you call me out, I'm there for you. You know why I'm saying that? Somebody would say, देव कहो म्हणटलो तेंच्यांनी हेल्प मागोंक ना. Then God would say, तुवें ट्राय करता म्हणलेलें न्हू, तूंच पळोवन घे. No. When you call upon Him, He answers you. Jeremiah 33:3. Hallelujah. You call unto me and I will answer you. Hebrews 13:5. I will never leave you nor forsake you. But God is not a God who will force you, who will put pressure on you. No. He has given us a free will, a free choice. And we have to choose. समजता? आमी विचून काडूंक जाय आमकां खंयचो पाथ जाय. सगळे रस्ते आमच्या फुडल्यान दवरलेले आहा, पूण आमी विचून काडपाक जाय खंयच्या पाथार आमी चलता, खंयच्या वेन आमी चलता, खंयच्या वाटेर आमी चलता. दर एक वाट. आनी पळय तो जावन आसा इन Psalms 119, the word of God says, the word of God is a lamp unto my feet and light unto my path. हे आयकलां तुमी? In Psalms 119. In Psalms 119, the word of God says, देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पांया कडेन एक दिवो आनी उजवाड आमच्या वाटेचो. समजता? हें जावन आसा देवाचें उतर. I'll give you the verse, okay? I can't remember the verse, but it's 119 it is. सो देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पांया कडेन दिवो कसो. समजता? पूण हो दिवो घेवन जेन्ना आमी चलता, ह्यो चलता तितली तुका वाट दिसती पडटली. फुडलो पाथ पयशिल्लो आमकां दिसती पडना, पयशिल्लें आमकां दिसती पडचें ना. पूण बाबार्थान जेन्ना तूं एक पावल घालतलें तो दिवो घेवन, जाल्यारूच तुका तो फुडलो पाथ दिसती पडटा. पूण त्या पाथार चलतलें जाल्यार एक वस्त जायी आमकां, तो जावन आसा भावार्थ. भावार्थे विरेत आमी देवाक मानवलेलीं जायना. आनी भावार्थ नासतना देवान जें आमच्या जिवितान जें आमकां फरमायलां, तें जें आमकां दिलां, तें आमच्या जिवितान घडोवन येयलेलें आमकां दिसती पडोन येवचें ना. ओन्ली फेथ will work in our life. भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता. भावार्था विरेत आमी कितेंच आमकां मेळोवन घेवपाक आमकां जावचें ना. कित्याक जें आतां आमी उदाहरण घेतलेलें, दिसता तें हा, दिसना तें हा. सो जें देवान दिलां तें ओत्मीक वाठारान हा, पूण तें दिसता तातूंत हाडपाक आमच्या जिबेची, आमच्या तोंडाची देवान आमकां पदवी दिल्या. तूं उलय आनी तूं पळय. उलय आनी तुका मेवतलें. माग आनी तुका मेवतलें म्हणटा तशें तूं उलय एंड यू वील सी. You speak and you shall receive, and you believe whatsoever you desire, you believe that you have received it and that it will be yours. And when you speak, do not doubt in your heart. Are you following this? समजता? कितेंय जावं
Baba, you understanding? Praise God, praise God. Children are getting ready. Praise Jesus. When I was small, and आमची मामी जेन्ना I'm little sharing my thing, okay? जेन्ना हांव धाकटें आसलेलें, धाकटें meaning maybe I was 8th standard, 9th standard, 10th standard, and my mother started to go for retreats and all in the church, and I was wondering why she is going. म्हाका जातालें ही आनी कित्याक वयता, आमकां आनी आपयना पुरो हें म्हाका दिसतालें त्या टायमार. I never wanted to go. So as I was not born in Catholic family, I'm coming from different faith. But जेजून म्हज्या जिवितान इतले व्हडले वचोऱ्यां केल्या, कोणाच्याच जिवितान करपाक तो फाटी रावचो ना, पूण आमी तेका आपणाक जाय. सो वेन शी स्टार्टेड टू गो, तिका फर्स्ट टायम कोण येयलो आपोवंक, यो गो बरें रेतीर जाता, यो तूं आयकय उतर देवाचें बरें दिसतलें. ही सेड सगळें करून पयलें कांय जायना, तूं आनी ती खंय आपयता. सो माय मदर सेड नो. नेक्स्ट वीक अगेन सम अदर लेडी केम एंड कॉल्ड हर, यो गो तूं थिंगा जाता. तेंची सेड ओके, 2 फाटी कॉल येयलो न्हू खंयच्यान. सो शी वॉज लायक ओके लेट मी गो. आनी शी स्टार्टेड टू गो. आनी ती गेली पळय त्या दिसा ती बरी पिसफूल जावन आयली. आमी धाकटी, आय थिंक आय वॉज 8th स्टँडर्डाक बी आसतलें तेन्ना. ती आयली, बरें तिका बरें दिसलें. सो शी वॉज व्हेरी एक्सायटेड टू गो फॉर द नेक्स्ट वीक. अशें करून करून ती कंटिन्यू जाली आनी मागीर आमकांय आपोवंक लागली. एंड आय वॉज लायक नॉट एट ऑल इंट्रस्टेड. म्हाका नाकाच आहलें, कित्याक तें आनी खंय अशें दिसतालें देवाक वयतालें तुवें सारकें अशें जावंक जाय भुरगें अशें म्हणून. वय ना भुरग्यांक दिसता न्हू तशें, रेतीराक बीन गेली जाल्यार आवय जाली ही जावन येयली सांता सारकी हे भाशेन. हे सो न्हू. सो आतां म्हाका तशें दिसलें आतां, बिकॉज आमी भोंवता हें तें. आतां एक फाटी तो स्टार्ट जालें वचपाक, घडीक म्हाका सदां वचोंक पडत तें बा चिंतून न्हू जायते थॉट्स म्हाका. आय सेड नो तूं वच. आनी जाय तो तेंप हांव वचोंक ना. मागीर ती कितें करताली, तिका वाचपाक बीन बरें जमना, इंग्लीश बीन कांय जायना. बूक हाडटाली इंग्लिशीन, बूक्स हाडटाली आनी आमकां वाचपाक. आवय तो आनी व्हडलें काम जालें. आतां तें वाचूंक जाय, सदां तें वाचप. 5 फाटी वाचपाचें म्हणून सांगलेलें. कायदो घातलेलो, एक व्हडली पेज आहली लेटर वाचपाचें प्रेयर. 5 टायम्स यू हॅव टू रीड. आतां ती बसताली आनी आमकां वाचता वय जॅम येता, वाचूंक नाका. बट आवट ऑफ फियर आनी आवट ऑफ इरिटेशन आय वूड से वाचतालें मागीर. आनी सदां इवनींग जातालें न्हू, म्हजेर सारको प्रेशर येतालो, कित्याक हें आतां वाचूंक जाय. अशें करून 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 वर्सां गेलीं. आनी मागीर आमी मातशी मागीर व्हडलीं जायत पावलीं. मागीर आमी वचपाक लागलीं. मागीर प्रेज एंड वर्शीप आनी कितें कितें मातशें इंट्रस्टेड जालीं. देन आय स्टार्टेड टू लिटल नोईंग जीसस त्या टायमार. आनी मागीर जेन्ना हांव यू नो आय थिंक आय वॉज 17.5 मागीर सगळें जालें, कितें करपाचें आहा तें फॉर्मेलिटी सगळें केलें. एंड आय रिसीव जीसस. आनी ते भाशेन बरें जिवीत गेलें. मागीर पळयता पुत्तून ड्रिफ्ट अवे थिंगा भुरगे टायम न्हू. सो मागीर कितल्या वर्सांनी, जायत्या वर्सांनी यू नो हांव हे भाशेन आसलेलें, वचोंकूच जाय, करूंकूच जाय, लो मायंडसेट, करूंकूच जाय, देवाची भिरान, देव हांसलायतलो, देव अशें करतलो, देव तशें करतलो, आनी कितें तसले भशेन सगळीं चिंतना. बट मागीर ती वर्सां गेलीं, 15 years यू नो आय लिव्ड इन दॅट देव हांसलायतलो आनी मागीर आनी कितें तसलें 15 वर्सां हांवें तशीं काडलीं. तितल्या 15 वर्सां भितर काजार जालें, बेबी जालें. मागीर म्हाज्यान हेजें मातशें कमेंट जावपाक लागलें. आनी अशें जावन आतां सिट्युएशन चेंज जालें न्हू, मातशी व्हडली जाली, परिस्थिती चेंज जाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली आनी डिफरंट एरियांसान एटॅक्स येता आनी कितें कितें जावंक लागलें. आतां आय डोंट नो वॉट टू डू. आतां कितें करुया. जेजू कडेन मागलें पूण कांय जायना. पयलें मागतालें तेन्ना मातशें तरी कितेंय जातालें, आतां कांय जायना. आतां चिंतता कितें तरी. बट दॅट वॉज द टायम, यू नो, इट वॉज अ हाय टायम दॅट गॉड रियली वॉज अबाउट टू रिवील हिमसेल्फ इन अ स्पिरीट टू मी. आय बिलीव, हांव स्वत मानता खरेंच म्हजो तो टायम लागीं पावलेलो. यू नो दॅट भुरगीं जेन्ना 18 जाल्या बरोबर तांकां अधिकार मेळना म्हणटा पळय ते भाशेन. पूण 18 जायसर अधिकार मेळना, दॅट मिन्स 18 पासून ती भुरगीं न्हू मायपायची, ती भुरगींच. हांव भुरगेंच आसलेलें, पूण गॉड वॉज वेटिंग मे बी फॉर दॅट पर्टिक्युलर टायम, यू नो, दॅट आय वूड गेट लिटल मॅच्युअर्ड अँड ही वील रिवील हीज सेल्फ टू मी, यू नो, द वे हाव आय नो हिम रायट नाव. Today I feel, I would not say feel, but I believe it would be that. यू नो, म्हाका अशें दिसता हें जावंक शकता हे भाशेन म्हण की देव रावतालो हांव त्या हेजेर पावपाक. सो जेन्ना मागीर 2 वर्सां फाटीं इन 2022 सिट्युएशन मातशें चडूच वर्स जालें आफ्टर द कोवीड एंड ऑल, आनी खूब जायतें जालें, 1 2 3 4 लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन विच आय ऑलरेडी गेव मल्टिपल टायम्स द टेस्टिमनी. सो मेनी थिंग्स केम अगेन्स्ट आनी आतां आय डोंट नो, लायक यू नो, फिलींग लेफ्ट अलोन, फील लायक गॉड डज नॉट लव मी, जीजस डज नॉट लव मी, हें सगलें जेजू मोग करना हे भाशेन जावपाक लागलें. आनी मागीर एक दीस हो आयलो की हांव कशें करून रेतीराक पावलें आनी मागीर टिचींग आयकली
फर्स्ट टायम टिचींग आयकली, मार्क 11, 23, 24 टिचींग आयकली. आनी आतां हांव चिंता टिचींग हें आतां कितें, हो बायबलूच न्हय, पूण हें मातशें दुसरें कितें. हांव वाचता ते भाशेन कळ्ळें न्हू, पूण अशीं आमी वाचतालीं पूण समजोणी नासली. उतर तेंच पूण समजोणी नासली. बायबल तोच, उतर तेंच, पूण अंडरस्टँडींग नासली बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. बट इन 2022 हांव म्हणटा 2022 जेन्ना हांव त्या रितीरान पावलें, उतर आयकलें, म्हजे ओतम्याचे दोळे उक्ते जाता पळय न्हू ते भशेन जाले. आनी हांव हें कित्याक लागून म्हणटा खरेंच तशें घडलां म्हूण, बिकॉज फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स न्हू, फ्रॉम त्या दिसा सावन आयचो दीस पासून न्हू, त्या दिसा पूण सारकेंच. आतां तुवें हांव उतर जाणा कशें मातशें तरी जाणा, गॉड इज टिचींग मी, बट तेन्ना सारकें न्यू न्हू. बट एक न्हू एक हें कशें यू नो फर्स्ट टायम जेन्ना कोण फ्रेंड्स जातात, गर्ल एंड बॉय, यू वूड से, देन दे वॉन्ट टू स्पीक ऑन द फोन, करेक्ट. आनी फोन दवरल्या उपरांत वरांची वरां उलोवन जाल्या, आतां फोन दवरला, दोत्ता थिंगाच आहा, कांय उलोवंकूच ना, परतो फोन करया. समजता एक ते भाशेचें कशें जालें त्या दिसा म्हाका. रितीर आयकता आयकता इवनींग जाली, रितीर काबार. आनी त्या दिसा संडे आहलोलो, आतां मंडेच्यान ना, आतां नेक्स्ट मंडे. हें कितें तरी हा हितून, हें म्हाका आतां जाय, आनीक जाय, शिकोंक जाय. हे भाशेन म्हजी जर्नी तेन्ना स्टार्ट जाली. बट दॅट वॉज, आय बिलीव, यू नो, ओतम्यान सान म्हाजो यू नो दॅट सम हंगर, जाणा जावपाक जाय, आनी जाणा जावपाक जाय, अशी करून म्हाजी सुरवात 2022 जाली. पूण तेजे 15 वर्सां पयलें हांव क्रिस्तीपणाचें जिवीत जियेतालें, आहलें खरें क्रिस्तीपणान, पूण उतराची म्हाका बूक ना, बायबल वाचपाची म्हाका रूच ना, कितें जाणा जावपाची म्हाका कांय हें ना. एक कायदो कसो गेलें, इल्लेशें वाचलें, कितें वाचलें हांव नको, पण म्हाका वाचूंक जाय आसलें. कित्याक वाचना जाल्यार बरें जावचें ना, कित्याक बायबल वाचिनासतना न्हिदोंक वचप ना, हें म्हज्या मोतीन घातलेलें. सोजमलें. सो हांव कायद्याक कितें करुया, 1, 2, 3, 4 वाचलें, बंद केलें, दवरलें. तेजो नियाळ ना, ताची सोजमोणी ना, तेचें कांय ना. 15 वर्सांनी 2022 ह्या उतरांतल्यान जें पळय एक रेवलेशन येता, एक सोत भायर येता, एक तो रेमा वर्ड तुका येता पळय, ही सोजमोणी म्हाका 2022 सुरू जाली. कितलीं वर्सां पळय हांवें काडलीं तशींच. ओतमो तर आमकां ही उतराची समजोणी दिना, हें आमकां सोजमोंक इम्पॉसिबल. We need a Holy Spirit. We want Holy Spirit as a helper to help us to know the Word of God. Without the Holy Spirit, we cannot do anything. समजता पळय तत्म्याचो सांगात नासतना आमकां कांय जावचें ना. पूण हांव ह्या त्या भुरग्यां वरसून सांगपाक पावलें, कित्याक जेन्ना वेन आय स्टार्टेड न्हू, हेंच म्हाका मामी घेवन वयताली, हेच आय वॉज फिलींग बोर्ड, हेच नाका म्हाका हे भाशेन. पूण कितें जाणा, सी हे भाशेन आतां आमकां कितें जाता, बिकॉज आमचें इंट्रस्ट थिंगा आसता, बट एट द सेम टायम द वर्ड इज गोईंग इन द इयर्स. उतर कानार पडटा, उतर भितर वयता, आनी जेन्ना तें उतर जावन आसा जेन्ना भितर वयता तें रुजोन येताच. हांव कितें स्वत मानता, त्या टायमार आमकां जेन्ना मामी घेवन वयतालें आनी हांव बसतालें, भुरगें 7, 8, 9, 10th आसतलें हांव तेन्ना, मागीर 11th म्हणून येता, 12th हे भाशेन कंटिन्यू ती बियां पळय म्हज्या कानार पडलेली, ती त्या वर्सां भितर तशीं ती रुजोन वाडत गेली, रुजोन आयली. आनी आयज हांव पळयतां ती बियां वाडोन, ते रुकूय वाडोन, त्या रुखांतल्यान हांव फळांय पळयतां. देवाक आर्गां दिता हांव दिनवासता, कित्याक हें सगलें घडटा ताज्याच वस्तूंगी घडटा. जेन्ना आमी तेज्या भितर रिगोवन रावता तेन्नाच ती फळां, सुबामपणाची फळां यू नो जावन येवंक शकता. सोजमता जावन येताच जेन्ना तूं ताज्या उतरान ताच्या भितर तूं रिगोवन रावता. दॅट्स वाय जीसस सेज, यू रिमेन अबायड इन मी. म्हज्या भितर तूं रिगोवन राव. समजता. हालेलुया. आवय सिमा पेद्रू हिंगाच उरलो. ओके, वी हॅव टायम नो. टायम धांवलो. Sister, how much time you have? Till what time I can go? If you don't give me time, maybe till 8, 9 o'clock. 6. Okay. Okay, we'll continue करूया मातशें हेजेर. ओके, समजून घेवया. हें आतां वेरी इम्पॉर्टंट हा, आमकां कितें समजूंक जाय तें, कित्याक सैतानान आमकां ह्या एरियान बांदून दवरला. अंडरस्टँड. आतां हांगासर कितें पळयता आमी, देन सेड जीसस unto them, where I reached, oh no. Okay, and when Simon Peter, Luke 5 verse 8 onwards, okay, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus's knee. जेन्ना सिमांव पेद्रून हें पयलें सगलें, तो निस्त्या फाटल्यान धांवोंक ना. ताका समजोणी आयलो वो लॉर्ड, वो सोमी म्हूण. तो धांवोन सोमयाशीन येता आनी तो सोमयांक पळयना पासून तो म्हणटा, वस, डिपार्ट फ्रॉम मी, आय एम अ सिनर. हांव पातकी. ताका रिपेंटन्स जाता. पूण द थिंग वॉट वी आर लर्निंग ओवर हियर इज, देव आमचो पयलीं आपली काकूत दाखयता
आपलो मोग दाखयता, आपली कृपा दाखयता, आपलें बरेंपण ताणें आमचेर ओतयलां आनी तें सगलें बरेंपण जेन्ना आमी समजता पळयत आत्मो आमकां एके शक्तीन भरता देवाक जाय त्या प्रमाणें आमी आमचें जिवीत जियोपाक समजता. सो ही तर सोजमणी तर आमकां येना. सगलें जिवीत आमी कितें करता, आमी ट्राय करता बरें करूंक कित्याक बरें मेवतलें म्हूण. पूण तूं बरें कर आनी तुका बरें मेवतलें. इट्स नॉट दॅट वे, इट्स अदर वे रावंड. जेन्ना तूं ताजें बरेंपण पळयतलें जें खुर्साचेर जालां तें बरेंपण जेन्ना तूं पळयता सुपर नॅचरली तूं एक शक्तीन भरता जें जिवीत तूं आदीं जियेतालें इमिडिएटली यू रिपेंट एंड यू टर्न टू जीसस सायड. फॉर एग्जाम्पल आय वूड से this would be your old nature, okay? You were angry or you were irritated person or you were the one who fights all the time. हे सगळें तुजें आतां हें जिवीत चलता, ओके? आनी ह्या वदान जेजू हा. ह्या वदान ओल्ड नेचर, ह्या वदान जेजू, ह्या वदान आदामाच्या सोयंबाची, ह्या वदान जेजू हा, ओके? आतां सगळो टायम आमचें ध्यान खंय आसलें? आतां हांव हे भाशेचें वायट मनीस पूण हांव बरें करीत म्हाका बरें सगलें मेवतलें, करेक्ट? सो म्हाजें सगळो ध्यान खंय हा? ह्या वदान बरें करपाक. सो हें बरें कोर 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 हांव ट्राय करीत आहा. आय एम मिसींग, आय एम फेलिंग. हांव चुकतां, हांव समजना आनी हांव जाणवायना म्हाका की जेन्ना हांव ह्या वदान जेजूक पळयतलें दॅट मिन्स हांव म्हजें मन बदलतां आनी जेन्ना जेजूक पळयता ताची महिमा पळयता ताचो मोग पळयता इमिडिएटली ऑल थिंग्स आर पास्ट अवे, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. आर यू फॉलोईंग दीस? हे समजता. पूण आमकां सैतानान अशीं बांदून आनी फसोवन दवरलेलीं आहलीं. फॉर मी आय वूड से अशें बांदून दवरलेलें आहलें की हांव आतां ह्या वदान म्हजो नेचर पळयता आनी ह्या वदान म्हजें लायफ आतां संवसार हिंगा चलता आनी हांव पळयता ह्या वदान हांव रागार जातां. सो लेट मी फिक्स माय बॅड बिहेवियर आनी हांव आतां ट्राय करतां आयसान कोणी कितें करीत. सो हांव सगळें ट्राय करतां म्हणून सगळें जिवीत हांगाच काबार जालें आनी म्हाका टायमूच ना आतां तेका पळोवपाक. समजता. बट द मोर यू टर्न युअर फेस फ्रॉम युअर ओल्ड नेचर अँड लूक अन टू जीसस, ऑल थिंग्स आर पास्ट अवे. That old thing does not have hold over you because it is already gone and all things are become new. You have received new things from Jesus, and when you receive the new things from Jesus, you live in the newness of life. Are you understanding? जेन्ना तूं तेजें बरेंपण सगलें आतां देव म्हणटा कितें? जॉन 3:16 आमकां कितें म्हणटा कोण जाणा? जॉन 3:16, John chapter 3 verse 16, except you, I'm seeing. At least जाणा सांग. जेजून संसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या व्यासपीठाक वोपून दिलो. तुम्ही ओढून काडला? ना, दिलो. सो कीवर्ड कितें हा? दिवप. समजलें? देवाचो स्वयं कसलो? दिवप. आमचो स्वयं आतां कसलो जावंक जाय? घेवप. आमी कितें म्हणटा? राव लेट मी फिक्स माय लायफ, लेट मी डू समथींग गूड ओ लेट मी बिहेव गूड सो दॅट आय कॅन टेक इट. इट्स अदर वे रावंड. तशें न्हय. तूं ताची महिमा तूं जेन्ना ताच्या कोश्टांचेर ताच्या फारीकपणाचेर तुका लागून ताणें खुर्सार आपल्या आपणाकूच खुर्सार समोर पिलो जावं ताणें ताचे खुर्साचेर आमच्या पासत तो आमचे पातोक तो आपूण खुर्सार जालो हें सगलें तूं समजून घेता. एट द सेम टायम डिवायन एक्सचेंज जाता, ताचो स्वयं तूं घेता आनी जेन्ना तूं ताचो स्वयं घेता जें बापाचें आहा तें तितलें तुजें तूं घेता. तेणें दिलां पूण तूं तो हे भाशेन रावता. Let me do something good and then I will get good. You are not receiving. But He has given. Because I am standing like this, that does not mean He has not given. Are you following this? I cannot blame God, you have not given. But आता वो कंटेनर हा, वो ग्लास हा हिंगा, let's say I am holding a glass, पोत्तो धरून हा आनी म्हणटा देव दीच ना. देव दीत हा. प्रॉब्लम कोणाचें? ग्लास आयदोण पोतें दवरलां. सो हांवें कितें करूंक जाय? आयदोण अशें करपाचें काम कोणाचें? म्हजें. हें अशें आयदोण केन्ना जाता? जेन्ना तुका भावार्थ आहा की खरेंच तुका देवान दिलां म्हणून. भावार्थ आसा जाल्यारूच तूं तें आयदोण दिसोना तेजेर तूं विश्वास करूंक पावता. समजलें? हें आयदोण जें पोत्तें दवरलां आनी हांव म्हणटा ओ लेट मी डू इट, लेट मी बिहेव गूड, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, देन आय विल रिसीव. नो. ओनली वॉट यू हॅव टू डू इज कंटेनर आहा तो अपसायड डावन सायड आहा तो अपसायड करपाचो भावार्थान. भावार्थ ना तुज्यान तें करपाक जायना. सो भावार्थान जेन्ना तूं कंटेनर जो डावन सायड आहा तो अपसायड करून घेता हें सगलें तुज्या आयदोणान तूं रिसीव करता तुज्या जिवितान. आर यू फॉलोईंग दीस? हें समजता आमी. पूण आतां कितें? देवान दिलां फकत हांवें तें भावार्थान घेवंक जाय.
God so loved the world that he gave his only son, his only begotten son, his only son, his only beloved son, आपल्या एकल्याच पुताक ताणे ओपून दिलो. आणि नेक्स्ट कंटिन्युएशन इज व्हॉट, आणि जो कोण ताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना, पूण तेका सासणीक जिवीत फावो. Understanding? God so loved the world that he gave his only son, and those who believe in him shall not perish but shall have everlasting or eternal life. Hallelujah. Eternal life आता हे सासनिक जिवीत आमकां केन्ना मेवतले? जेन्ना मोत्तेली तेन्ना. ना तेका बोलता तेन्ना. Those who believe in my son shall not perish, and if you don't believe you shall, if you believe you shall not perish, but if you don't believe you shall. समजता? आता समजले, जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणीक जिवीत फावो जातले. हालेलुया. हे सासणीक जिवीत तर मेळून घेवपाक जाय, आमी पयले सोत मानून घेवंक जाय खरेंच वो सोमी जेजू म्हज्या खातीर खुर्सार मेला. हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. ही उतराची समजणी जेन्ना आमकां मेवता, ह्या आमच्या मनाची नवसरणी जाता, आनी हे सोत आमी स्विकारता, आनी हे सोत जेन्ना आमी स्विकारता, ह्या सोतांतल्यान आमची सुटका जाता वा आमी स्वतंत्र जाता. हालेलुया. सो जेन्ना जेजून म्हणलें जॉन चॅप्टर 8 तो आमकां म्हणटा, इफ यू आर माय डिसायपल यू शॅल कंटिन्यू इन माय वर्ड अँड यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. दॅट मीन्स देर इज अ ट्रूथ where you and I should know that truth. That means there is the truth where you and I did not know, where Jesus wants us to know. समजता? जेन्ना जेजू म्हणटा सोत तुमकां कळोन येतलें, म्हणजे खंय तरी सोत आहा जे तुका आनी म्हाका अजुनूय कळोंक ना, तेका लागून आमी बांदपासान जियेता. पूण जेन्ना आमकां सोत गमोन येता, बांदपासांतली आमची सुटका जाता. कित्याक सोत आयलां कित्याक आमकां सुटका दिवपाक. पूण जोरी तर म्हाका सोतूच खबर ना, दॅट मिन्स म्हजी सुटका जावंक ना आनी हांव बांदपासान बांदोन आहा. तेका लागून हांव म्हणटा कितें, हांव बरें करीत बरें जातलें, वो जावन आसा बांदपास. Understanding? You do one, I do three. It's a work जावन आसा एक बंदोन एक बांदपास आमकां. Are you understanding? It is not about दुसरो आमकां कितें कोता, but it's about what I do to others. But if the truth is in me, I would only do what Jesus did, because Jesus is that truth. He said, right, I am the truth. I am the way, I am the life, the only life. I am the way, the life, the truth. Correct? No. So you shall know the truth. You shall know your Jesus. You shall know your Savior, what He has done on the cross for you, what He has accomplished for you. And as you know more and more what He has done on that cross for you and me, what He has finished on the cross, I live in that abundance of life which He has finished and accomplished and already given it to me 2000 years ago. Where I don't turn to my old nature, but I would always remain focused on Jesus and receive that abundance day and night and enjoy that. Hallelujah. Thank you, Jesus. So if my old nature is telling me, oh, you are angry yesterday and even after being born again, you are angry. You know why? Because I'm still focusing on my old nature. And old nature is having not dominion over me, but that old nature is taking the advantage of me because I don't know the truth. Understanding? The old nature can take the advantage. Satan can take the advantage of you and me only because, not because that you are not born again. It is only because you don't know the truth. तुका स्वताची खबर ना म्हणून तो आमचो फायदो काडटा. पूण आमकां स्वताची खबर ना केन्ना जाता, कित्याक आमी स्वतान पळयत ना. स्वत जावन आसा जेजू, सो आमची नदर आसपाक जाय त्या खुर्साचेर, त्या स्वताचेर जो खुर्सार गेला तुका आनी म्हाका लागून. हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. समजून येता? सो आमचें ध्यान मन खंय आसपाक जाय, हांव कितें कोता ताजेर न्हय, पूण म्हजें ध्यान आसपाक जाय ते जेजून म्हज्या पासत कितें केलां पळय ताजेर, आनी बापान ते जेजू सोबे कितें पळय कार्य केलां ताजेर. बापाची मांडणी, जेजू ताचो मोगाचो पूत खरो. वयवो ना, यू आर माय बिलवड सन इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड. येस वा नो? तूं जावन आसाय म्हजो मोगाचो पूत, तुज्या भितर कितें म्हणटा तें इन यू आय एम वेल प्लीज्ड. कोंकणीन कितें म्हणटा आमी? अपुर्बायेचो पूत. आनी मागीर
तुज्या भितर म्हजे इन यू आय एम वेल प्लेस्ड म्हणटा तो कोंकणीन आय डोंट नो वॉट इट सेज. तूं जावन आसाय म्हजो मोगाचो पूत. जेन्ना पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत मॅथ्यू 4 आसतलें. सो जेन्ना तूं म्हजो मोगाचो पूत म्हणटा आनी इन हूम आय एम वेल प्लेस्ड, इतलो तो मोगाचो पूत जाता तोरी आसतना बाप त्या जेजूक तुका आनी म्हाका लागून खुर्साचे वाटेक पावयता. ही जावन आसा देवाची मोहिमा, देवाची आमचे सगळें काकूत, देवाचे दोयाळाय, देवाचो अगापे मोग म्हणटा पळय, वन सायडीड लव, सॅक्रिफिशियल लव. सॅक्रिफिशियल कित्याक ताणें आपल्या पुताचें सॅक्रिफीस केलें. इतलो ताणें ह्या संवसाराचो तुजो आनी म्हाजो मोग केलो. आयज त्या मोगाचो नियाळ तुका आनी म्हाका कितलो आसा गाय. द ओन्ली रिजन, एकूच कारण जावन आसा आमी त्या मोगाची वळख आमी समजोंक पावना. कित्याक आमचें ध्यान मना परिस्थिती. म्हाका हें जाता, म्हाका तें जाता, म्हजें बँड दुखता आनी कूट दुखता आनी कितें जाता. म्हजें ध्यान खंय आहा? म्हजेर. म्हजी फॅमिली म्हाका पळयना. कंप्लेन्स, ग्रम्बलींग, मर्मरिंग, येस और नो? कोण पळयना? नाका पळोवंक, देव पळयता. गॉड सेड आय विल नेवर लीव यू नॉर forsake you. Yes or no? So if you trust in that Lord, God can send a multitude of angels to put charge over you. Yes or no? एलिशा जेन्ना एका आकांताक सांपडलेलो, सगळी आमी ताच्या अगेन्स्ट आयलेली, देवान कितें केलें? आख्खे एलिशाक दाखयलें सगळे चॅरियट्स विथ फायर, आंज बोडव्यांची आर्मी. पळय ना आदल्या कोरारान जेन्ना एनिमी ताका मारपाक येता, दुस्मान ताका मारपाक येता, तेन्ना तो कितें पळयता? दोळे उक्ते करून तो पळयता सगळे आर्मी देवान धाडल्या ताका साल्वार करूंक. Correct, no? So if God can send army to in defense help करपाक एलिशाच्या, तुका आनी म्हाका कितली आर्मी दवरल्या ताणें. पवित्र आत्मो आमच्या भितर दिला. ग्रेटर इज द वन हू इज इनसायड ऑफ यू. तुज्या भितर आहा तो इतलो तो बोलिश्ट आहा, कोणाच्यानच तुका कितें वायट करपाक जाता. इफ गॉड इज विथ यू, हू कॅन बी अगेन्स्ट यू? येस और नो? देव तर तुज्या सांगात आहा म्हूण तूं भावार्थान स्वत मानता, कोणाच्यानच तुज्या विरोध येवपाक जायना. पूण म्हाका खात्री आसपाक जाय न्हू, खरेंच देव म्हज्या सांगात आसा म्हूण हें म्हाका केन्ना गमोन येतलें तेज्या उतरांतल्यान. फॉर दॅट रिजन आय हॅव टू नो द वर्ड ऑफ गॉड बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. देवाच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या उतराची म्हाका जाणवाय आसपाक भोव व्हड म्हाका गरजेचें. समजता? आनी हें केन्ना जातलें? वेन यू लूक ऑन टू दॅट क्रॉस, वेन यू लूक ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड. ना एग्जाम्पल आतां क्रॉस म्हणजे आतां हांव हिंगा एग्जाम्पल दिता, कित्याक हिंगा तुजो ओल्ड नेचर, हिंगा तुजो क्रॉस म्हणटा हांव एग्जाम्पल. ओके, सो दॅट यू हॅव टू शिफ्ट, यू हॅव टू रिपेंट, यू हॅव टू चेंज द वे ऑफ युअर थिंकिंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू अँड लूक ऑन टू जीसस, वे ही हॅज गिवन यू अ न्यू लाईफ. नाव यू आर अ न्यू क्रिएचर in Christ Jesus. All things are passed away, all things have become new. Now whatever you have, it's all the gift of God for you. So we are there to enjoy the gift of God which you have received from our Lord Jesus Christ. पवित्र जेजू उद्देशी जे आमी देवाचे जे कितें म्हणटा ते गिफ्ट्स, वॉट इज गिफ्ट? देणे जितले आमी पळय मेळोवन घेतलां जेजू उद्देशी बापाचें, आमी तें एन्जॉय करपाक जाय. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक गिफ्ट दिता और आमी गिफ्ट रिसीव करता, आमी चिंता गाय कितल्या पयशांचें गाय दिवंक जाय गाय, फारीक करूंक जाय गाय, मातशें उजार करे. फुल्ली वी एन्जॉय नो, बिकॉज इट कम फ्री. करेक्ट नो? आतां फ्री आमकां, पूण तांकां फ्री कोणें घेतलां ताका ना. सो जेसून आमकां फ्री गिफ्ट दिला खरो, नेवें जिवीत ऑर इटर्नल लायफ ऑर नितीवनपणाचें सगळें जेसून आमकां दिलां फ्री आमकां, पूण ताका न्हय. ताका लागून आमकां नियाळ आसपाक जाय हें कशें आमी मेळोवन घेतलां. जेजू खुर्सार गेला तुका आनी म्हाका लागून. आमी ताची सोमी म्हूण वळख घेवंक जाय. जे भाशेन पेद्रून जायते टिचींग आहा, पूण आमचो टायम धांवता. पेद्रून जेन्ना ताची समजणी घेतली, हें नॅचरली जावपा जायना. आख्खी रात आपणें सगळें केलें, म्हजे वस्तूंकी हांवें ट्राय केलें, म्हाका कांयच मेळोंक ना. पूण जेन्ना आतां हो म्हणटा तुजें नॅट घाल, नॅट ओडूंक जायना, नॅट पिजोवंक लागता, बोटी बुडोवंक लागता, इतलें नुस्तें मेवलें. हें सादारण न्हय, पूण हें सुपरनॅचरल. So if we want to see the supernatural things in our life, we have to remain abide in him, and when we remain abide in him, we are walking in the authority what Jesus has given us. ताणें जी आमकां पदवी दिल्या, अधिकार दिला, त्या अधिकारांतल्यान आमी चलता. कित्याक जिवीत मरण खंय आसा? जिवीत मरण करेक्ट, जिवीत मरण आमचे जिबेर हा. Proverbs 18:21 or 21:18? 21:18.
हाव कम आय 18:21 न्हू प्रोवर्ब्स 18:21 आमकां म्हणटा जिवीत मरण जिबेर आसा आनी जें कितें आमी उलयता त्या उद्देशी आमकां फावो जाता कित्याक एक उतर जावन आसा बियो पळयल्या तुमी एक उतर जावन आसा बी कशें तें पडटा जाल्यार तें किल्लोन येताच तूं मँगो घालशी तुका पणस येवचें ना तुका मँगोच येतलो तूं टमॅटो घालशी तुका पटेटोज येवचे ना तुका टमॅटोज येतले तूं कितें पळय उलयता त्या प्रमाणें तुज्या जिवितान घडोवन येता दॅट्स वाय वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल इन वॉट वी आर स्पिकींग अंडरस्टँड सो देवान जे जिबेन ज्या उतरान आमकां पळय पदवी दिल्या त्या पदवेंतल्यान बऱ्यांत आमी ही जीब आनी हें आमचें तोंड उजार करपाक जाय देवाच्यो बासावण्यो आमच्या जिविताचेर उलोवपाक इन अ सिंपल वे आय वूड से जरी तर आमकां कितें प्रॉब्लम आहा वी हॅव टू स्पीक टू द प्रॉब्लम टू लीव यू एंड गो नॉट अबाउट द प्रॉब्लम जेन्ना आमकां कसले कोश्ट आहा ते कोश्टा बद्दल आमी उलयत रावपाक जायना पूण त्या कोश्टा कडेन उलोवंक जाय भायर सर म्हज्या घराब्यांतलो भायर सर म्हज्या कुडींतलो कित्याक जेजून आमकां अधिकार दिला मार्क 11:23 आमकां म्हणटा वेन यू से टू द माउंटन टू बी अपरूटेड एंड गो एंड फॉल इन टू द सी एंड डू नॉट डाउट इन योर हार्ट द माउंटन शॅल ओबे एंड गो एंड फॉल इन टू द सी एंड वॉट्स एवर यू सेड वील कम टू पास समजता तुम्ही एका खोडपाक तर मनशा एका दोंगराक तर मनशात दोंगरा कडेन दिमी मारून मागणें करप ना वच म्हज्या जिवितांतलो तुका हांव पांयां पडटा अशें रडप ना कितें सांगूंक जाय भायर सर म्हजे कुडींतलो कडप म्हणजे कितें दोंगर म्हणजे कितें प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितांत दुयेंस आमच्या जिवितांत और कसलोय आमच्या घराब्यान किल्लो तें जावन आसा आमचें खडपां वय ना त्या खडपाक आमी अधिकार घालूंक जाय उठ आनी भायर वच ही जावन आसा ही डिफरंट टिचींग बट बिफोर आय फिनीश आय जस्ट वॉन्ट टू हें तुमकां मातशें आदाराक अधिकारान आमी चलपाक लागून समजता हालेलुया पूण आतां आमी जेजूच्या संपाडलेल्या जिवितांत जियेता वी आर लिवींग इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीजस करेक्ट नाव गॉड हॅज गिवन एवरीथींग टू मी जेन्ना आमी पेद्रूचें उदाहरण हांगासर घेतलां आमी पळयता कितें जेन्ना जेजून बरेंपण ताच्या जिवितांत केलें इमिडिएटली तो रिपेंट जालो करेक्ट आयज आमी पळयता जेजून खुर्सार मरण आनी पुनर्जीवनपणा उद्देशी सगळें आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां सो आतां आमी कितें करता आमचे फाटलें आहा तें सोडून घालता आनी आतां आमी जेजूक पळयता करेक्ट जितलें आमी जेजूक पळोवन चलतलीं तितलीं अजापां आमच्या जिवितांत घडटलीं हालेलुया ह्या टिचिंगांतल्यान आय वूड एकूच तुमकां आदाराची वस्त सांगूंक शकता कंटिन्यू स्टडींग द वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू स्पेंडींग टायम विथ द वर्ड ऑफ गॉड युअर पर्सनल टायम तुमच्या कुडीन तुमच्या रुमान कोण तुमकां डिस्टर्ब करना ते भाशेन तुमी बसात वाचात टिचींग आयकोयात समजता दॅट वील हेल्प यू आतां कितें टिचींग जालां आफ्टर सम टायम यू मायट फॉरगेट करेक्ट न्हू मातशे वक्तान आमी विसरोंक शकता पूण जेन्ना तूं घरा वयतलें तुजें पुस्तक उगडटलें एक उगडास आसल्यार पुरो लूक 5 घेतलो वेन यू गो इन टू दॅट वर्ड एज यू रीड यू वूड रिमेंबर एवरीथींग बिकॉज द टिचींग कित्याचेर आहा आमची उतराचेर आहा सो जेन्ना तूं उतर वाचता तुका ती टिचींग आनी हे टिचिंगेचेच न्हू पूण तुका तुजें ओन प्रकाशनी मेवतली रेवलेशन मेवतलें देव तुका शिकयतलो समजता पूण तर आमकां तशें शिकोवंक जाय उतरान वाडोवंक जाय चडोवंक जाय जाल्यार आमी ह्या उतरा सोवे वेळ सरपाक जाय आनी उतर सांगता ते प्रमाणें पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां आमी आमच्या वस्तूंकी लेट मी ट्राय टू लीव लायक दीस तो हें जावचें ना होली स्पिरीट हेल्प मी गायड मी टीच मी बिकॉज ही इज अ हेल्पर हालेलुया थँक्यू जीजस आर यू अंडरस्टँडींग कितें प्रश्न आहा तुमकां विचारपाक कितें तुमकां विचारूंक सोदता आतां विचारना मागीर जाता प्रेज गॉड या यू कॅन मेडिटेट ऑन दीस टुडेज टिचींग येता लूक 5 आहा पळय यू कॅन मेडिटेट ऑन यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम द 3 वर्स ऑर यू कॅन रीड दॅट पोर्शन कितें इन्सिडंट जालो कशें जालें आनी हांगासर आमी 8वे वळीचेर आमचें ध्यान दिवपाक जाता 6वी वळ कितें म्हणटा जायते नुस्तें मेवलें नेटूय भिजोंक लागलें आनी मागीर पळयता आमी बोट ऑल्सो द शीप सो दॅट दे बिगेन शीप ऑल्सो बिगेन टू सिंक 6, 7, 8 म्हणटा 6 बरयलां नेट भिजोंक लागलें 7 बरयलां बोटी बुडोवंक लागल्यो दॅट मिन्स वेन गॉड गिव्स इन अबांडन्स अंडरस्टँडींग So if there is any lack in our life or if anything is happening in our life or कितें तरी आमी कितें बरेंपण पळोवंक पावना God always gives in abundance. The only reason I don't see it because I have not known His word, how the system works. In Psalms 23 it says the Lord is my shepherd and I shall not lack.
करेक्ट न्हू, आय शॅल नॉट वॉन्ट, कांयच म्हाका उणें ना. इट मिन्स वॉट, देवान तुका वर्त्या मापान भरून दिलोलें हा. करेक्ट. सो देवान दिलोलें हा, पूण म्हाका दिसती पडना वेन आय स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, उतरान जेन्ना हांव टायम वेळ सारतलें, हें उतर म्हाका शिकयतलें कशे भाशेन म्हज्या जिवितान हांव बरेपणां पळोवंक पावतली. सायमन पिटर, सिमोन पेद्रू बरेपण पळोवंक पावलो. कित्याक? कीवर्ड इन 5th line, एट युअर वर्ड आय वील लेट डावन द नेट. कीवर्ड कितें हांगासर आमकां हे अबांडन्स तो कित्याक पळोवंक पावलो? कित्याक ताचें कॉपरेशन हा जेजू बरोबर. आमचें कॉपरेशन ना उतरा बरोबर, आमी कॉपरेट करना उतरा बरोबर, कशें घडोवन येतलें? वय ना. आतां हेणें तो नेट घालूंक नासलें, वा आनी कितें सांगता म्हणून तर हें केलेलें दिसता मेवपाचें, अबांडन्स जावपाचें ना. दॅट मिन्स वॉट, वी हॅव टू कॉपरेट वीथ द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. आमचो सांगात आसूंक जाय उतरा सोवें. आमी तो सांगात दिना उतराचेर जाल्यार आमच्या जिवितान जे अजाप आहा, वर्त्या मापान आहा, तें आमकां दिसती पडोंक जावचें ना. इल्लेशें सांगता, सुरवातेक जेन्ना मोजेस इस्रायल पोरजेक जेन्ना भायर काडटा, देवान कितें म्हणलें? दर्याचेर तुजे बोडी मार, दर्या दोशी जाता, दर्याचेर बोडी मार. ताणें म्हणलें दर्याचेर बोडी हांव मारून आमी कशीं पासार जातलीं? ह्या आनी रॉंग सांगला काय? पोता विचारया. हे भाशेन तर कितें केलेलें दर्या दोशी जावपाचो ना. सो आमचें कॉपरेशन आसपाक जाय, आमी कॉपरेट करूंक जाय जेन्ना देवाची आज्ञा येता पळय तेन्ना. सो दर एक उतर आमच्या जिवितान आमी जेन्ना वाचतलीं, तितूंतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. आमी ताच्या उतराक अग्री जावंक जाय, येस म्हणोंक जाय, एमेन म्हणोंक जाय, तेन्ना आमच्या जिवितान आमी पळोवंक पावतले. हालेलुया. देवान म्हणलां, आय हॅव सप्लायड ऑल युअर नीड्स अकॉर्डिंग टू माय रिचीज. आर वी अग्री? इमेन म्हणटात काय आमी? स्वत मानतात काय? आमकां दिसतलें आमी स्वत मानतलीं, आमचें हें तशें हा. बट नाव वी हॅव टू रिपेंट, वीच टू चेंज अँड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? आय बिलीव येस. अँड आय बिलीव यू हॅव रिसीव्ड लॉट्स अँड लॉट्स. प्रेज गॉड. सो 5वे वळीन आमी पळयता, ही ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड अँड तेणें तेजें नेट घातलें, देवाच्या उतराक पाळो दिलो, आनी पाळो दिल्या उपरांत इमिडिएटली आउटकम कितें? अबांडन्स. नेटूय पिसता आनी बोट ही बुडटा. इतलें आयलें की ताका अशें घेवपाक जालें ना. समजता? इतलें देव दिता, पूण आमकां घेवपाक पासून आमचे हात धाकटे पडटले, इतलें तो आमकां दिता. समजणी आयली? पूण आमचें तेच्या पयलींची वळ कितें हा? तेणें आयकलें जें देवान सांगलां पळय तें. सो आमी आयकोंक जाय हांगासर देवान कितें सांगलां पळय तें. आनी आयज हांवें एक स्क्रिप्चर घेतलेलो. कितें आयकोंक जाय आमी देवाचें? नेट घालूंक वयतलीं? कितें आयकोंक पडलें? देव कितें सांगता? एक स्क्रिप्चर घेतलेलो. देव कितें सांगता? देवाची खोशी हा कित्यान तरी. आय डोंट नो इफ एनीबडी रिमेंबर्स. देवान जेजून ताका कितें म्हणलें? नेट घाल. ओबे केलें, अबांडन्स पयलें, बरेपण पयलें. आतां आमकां देव कितें तरी सांगता. John 3:16, believe in my son. Believe in my son. Even Mama Marin pasun same म्हणला, listen to him, what he says, do what he says. Yes or no? सो जेजू कितें सांगता तें आमी आयकोंक जाय, मानूंक जाय. जेजू कितें, बाप कितें म्हणटा? बिलीव इन माय सन. म्हज्या पुताचेर विश्वास कर. तो खरेंच तुका ताणें त्या खुर्साचेर सगळें मेळोवन घेतलां म्हूण. तुका लागून तो खुर्सार गेला, आमकां लागून गेला म्हूण तूं मानून घे. ही देवाची खोशी. म्हज्या पुतान कितें केलां तें तूं स्वत मान, सगळें तुजें. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सो 5, 6, 7 आनी 8. 8वी वळ, ही रिपेंट अँड ही फॉल एट हीज फीट अँड टू हीज नीज. आनी तो म्हणटा डिपार्ट फ्रॉम मी. हें तें आपल्याचें सांगता तो त्या वेळार, समजता? पूण तेच्या मागीर आनीक हा. बूक ऑफ एक्ट्स आमी पळयता, पेद्रूचो जे भशेन हांव पातकी म्हणून समजतालो आनी कितें जातालो, भिरांकूळ आसलो आनी कितें आहलो. बूक ऑफ एक्ट्स आमी पळयता कशें ताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरता. हो तुमकां होमवर्क, तुमी वाचता वचोन, कित्याक आतां हांगा तें करपाक ना दिसता वेळ. सो बूक ऑफ एक्ट्सान आमी पळयता 2nd चॅप्टर ऑनवर्ड्स यू कॅन स्टार्ट. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचेर देंवून येता. पवित्र आत्म्याचें इल्लें सांगो. ओके. सो हांगा पयलें पेद्रूची खबर. ही केन्नाची खबर? जेन्ना जेजू तांच्या सोवें आसलो. पूण आतां आमी एक्ट्सान जेन्ना आमी वयतलीं न्हू, तेन्ना जेजू एक्ट्सान कितें म्हणटा? तुमी हांगासरूच रावात, खंय भायर सरो नाकात, ह्याच नगरान रावात, जो मेरेन तो पवित्र आत्मो येना पर्यंत तुमी भायर सरो नाकात.
फर्स्ट चॅप्टरान. सेकंड चॅप्टरान आमकां कितें म्हणटा ते जेन्ना एका कुडांत वयल्या कुडांत जेन्ना ते एकठांय जाले म्हणटा 120 people वर गॅदर टुगेदर इन दी अपर रूम आनी ते मागणे कोता आसतना सडनली म्हणटा एक वारें कशें आयलें आख्ख्या घरान ते वारें कशें घुंवलें म्हणटा आनी पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान आयलो आनी तांचेर सगल्यांचेर देंवलो म्हणटा आनी सगल्यांचेर देंवल्या उपरांत ते दुसऱ्या भासांनी उलोवंक लागले. विचित म्हणजे दुसऱ्या देशाच्या भासांनी ते देश पासून हांगासर बरयलेले आहा. दुसऱ्या सडनली देर केम अ साऊंड चॅप्टर 2 verse 2, Acts chapter 2 verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Sister, तू वाचित कोंकणीन तू वाचित वसा. Acts chapter 2 verse 2. हय Acts chapter 2 हय हय ना तूं आतां तें होल्ड ऑन कर मागीर तूं वाच. आनी मागीर तिसरी ओळ म्हणटा अँड देर अपियर्ड अनटू देम क्लोवन टंग्स लायक एज ऑफ फायर अँड इट सेट अपॉन ईच ऑफ देम. सगल्यांचेर उज्याच्यो जिबो पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान आयलो म्हणटा. समजता उजो म्हणजे कितें भाशेचो एके भाशेन इट कन्ज्युम्स रायट. येसो न्हू तो गिरास्ता म्हणटा न्हू उजो ह्यो पवित्र आत्मो एक उज्या भाशेन तांचेर देंवून आयलो आनी एक देवाची पवित्रताय तांचेर एक एके भाशेची देंवून आयली आनी ते सेंक्टिफायड दे वर लायक सेट अपार्ट. ते पयलेच जेजून तांकां केलेलें पूण ह्या पवित्र आत्म्यान ते भरले आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आख्खे तेंचे जिवितांत तांणी व्हरती कार्यां ते करीत गेले. वो पवित्र आत्मो आमकां भोव व्हड गरजेचो. समजता आनी मागीर पळयता आमी अँड दे वर ऑल फिल्ड विथ द होली स्पिरीट अँड बिगॅन टू स्पीक विथ अदर टंग्स एज द स्पिरीट गेव देम अटरन्स. उलयलेली उतरां द स्पोकन वर्ड होली स्पिरीट गेव देम अटरन्स मिन्स होली स्पिरीट गेव देम वर्ड्स टू स्पीक. पवित्र आत्म्यान तांकां पदवी दिली. ज्या देशान ते केन्ना वसोंक ना त्या देशाच्यो त्यो भासो उलयले. कित्याक जाणा त्या दिसा डे ऑफ पेंटकॉस्ट आहलो. सो जायते जाण जेरुसलेमाक आयलोले देव टेंपलान वचपाक विजीट करपाक ते आयलोले. त्या टायमार ते थोटाकले ते अजाप जाले अरे हे घालेलेकार हे आमच्या भाशेन कशें उलयता बट हें अशें कित्याक घडलें. ते जेन्ना पळय तांच्या भाशेन उलयताले दे वर स्पीकिंग अबाउट द गुड न्यूज. दे वर स्पीकिंग अबाउट वॉट जीसस हॅज डन. And they themselves, they don't know what they were speaking because that was not their language. But the people who had come, they heard them in their own languages. आणि अशें आमकां कित्याक गमोन येता जेन्ना ते पळय ते आयकता ही आमची भास उलयता हे घालेलेकार आमची भास उलयता पूण ते भाशेन पळय ते कितें उलयताले ते गांवच्या लोकांक समजलें न्हू. ते समजोन आयकोन तांणी कितें केलें 3000 people they gave their life to Jesus without being hearing the gospel. How can you give your life to Jesus? That means when they speak in other languages they spoke about Christ, they spoke about his death, about his resurrection, about his everything, how Jesus was, who Jesus was. And when they heard 3000 people gave their life to Jesus. Hallelujah. समजता जेन्ना आनी हे सगळें काम कोणाचें वो पेद्रू पयलीं कितें जालो हांव पातकी सायबा म्हाका बोगोस सायबा हे भाशेचो. पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत कितें जालो बोलवंत जालो बोल्ड जालो कॉन्फिडन्स जालो. कसो पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां जे कॉन्फिडन्स येता ते देवाचें उतर परगडपाक हे आमच्यो वस्तूंक न्हय हे पवित्र आत्म्याचें काम. Without the Holy Spirit, there is no confidence for us. We cannot stand. जेसून म्हणलां ज्या टायमार ते तुका कावन्सिलान उबे करतले तुमकां भिवपाची गरज ना because the Holy Spirit will put the words in your mouth. You don't have to worry. Understanding? That is the work of the Holy Spirit because He is a comforter, which means He is a helper. He is given to us for a help, to help us. आमचो आदार तो. समजता. सो वो पवित्र आतां जेन्ना तुमी टिचींग आयकल्या घरा वचून तुमी म्हणटा आसतली खंय सान सोटिया स्टार्ट करूं कितें वाचूं कितें शिकों कशें करूं कितें करूं जातलें न्हय. आस्क द होली स्पिरीट फ्रॉम वेर टू स्टार्ट. ही वील गायड यू. ही वील गायड यू बिकॉज ही इज अ गायड. इन John 16 Jesus said he will guide you into the truth. अंडरस्टँडिंग. तो आनी खंय घेवन वचोन आमकां तो स्वतान पावयतलो आनी स्वत कोण जेसू. खंय हा उतरान. सपोज तुका हाडटलो खंय पुस्तकाचेर. समजता. सो तेज्या वस्तूंगी लेट्स नॉट से लेट मी ट्राय ओ लेट मी डू. लॉर्ड हेल्प मी. विदाउट यू आय कांट डू दिस. दॅट इज हंबलनेस. ही जावन आसा देवाच्या उतराक खालतीकाय आमची. खालतीकाय म्हणजे हें जालेलें न्हय. खालतीकाय म्हणजे देवाचें उतर स्विकारप. तूं उतराक समोर यू सबमीट युअर सेल्फ टू द वर्ड. यू अग्री टू द वर्ड ऑफ गॉड. ही जावन आसा खालतीकाय देवाच्या उतराक.
समजता? हालेलुया. थँक्यू जीसस. इलेशे कंटिन्यू करूं 5 मिनटां. ओके. Praise Jesus. Then when the Holy Spirit came, right, and then Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, You men of Judea and all you that dwell at Jerusalem, be this known unto you and hearken to my word. Yes, sogle to confidence and पयली तो भिरांकूळ आसता, पयली तो भियेतालो आसता, पूण आतां पेद्रू कितें जाता? बोल्ड जाता. सगल्या सोबे माजा तो उबो रावता. चितीन आतां कितें जातलें? कित्याक कोण आहा भितर? ग्रेटर इज द वन हू इज इनसायड ऑफ हिम देन द वन हू इज इन द वर्ल्ड. The Holy Spirit was the greater one, is the greater one who is inside of him. With that confidence he stood up, not with his own confidence. हालेलुया. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचेर देवून येता तेन्ना आमी बोल्ड जातात, कॉन्फिडन्स जाता. आमी कितें म्हणटा तें सेफली प्ले करनात. वी बिकम कॉन्फिडंट फॉर द ट्रूथ. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो आतां आमी म्हणोंक जाता जी कोण आमी हांगासर हाजीर आहा, आमी हे भाशेन स्वत मानया की देवान म्हाका स्वताची वाट दाखयल्या आनी म्हाका आनीक जायते स्वत जाणा जावपाक जाय. एंड लॉर्ड, आय वॉन्ट टू कंटिन्यू माय जर्नी विथ यू. This should be our prayer. I want to continue with you. I want to know you. I want to have a relationship with you. I want to have a fellowship with you. Just the way how Jesus was having fellowship with you, I also want the same thing. Jesus did signs and wonders and miracles and everything. How? In the whole day he was doing the public ministry. At night he was spending time with the Lord. हालेलुया. बापाच्या आनी तेज्या मदें ताणें केन्नाच अशें गॅप येवपाक दिवंक ना, अंतर जावपाक दिवंक ना. दर एका वेळार तो कनेक्टेड रावतालो बापाशी. समजता? ते भाशेन आमी बापाक कनेक्टेड रावपाक जाय. बापान आमकां रोचलें कित्याक? टू हॅव अ फेलोशीप विथ अस. आमचे सगळे संबंद जोडपाक लागून बापान आमकां रोचल्या. आतां आमी ह्या संवसारान आमकां जायत्यो वस्तू दिसता खऱ्यो, बट आमच्या मनांत आमी कितें घेवन चलता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस येस नो. आतां आमी गाडयो चलयतात, जायतीं जाणां वय ना गाडयो चलयतात, सडनली कोणाची मिस्टेक जाली इमिडियटली आमकां राग येता. दोळे दिसता पडना एका कुठं जालें कितें आनी कितें कितें आमकां जाता. वय ना हें केन्ना जाता? जेन्ना आमी संवसारी हितून चलता, संवसारी भाशेन चलता. बट एट द सेम टायम आमी तर उतराचेर मेडिटेट करता. अशें घडलें पासूं जाल्यार गॉड ब्लेस हिम, प्रोटेक्ट हिम, एंजल ऑफ द लॉर्ड बी विथ हिम. येस नो. एंड थँक यू दॅट डीड नॉट नथींग हॅपन. येस नो. हे भाशेन आमचें मागणें जाता. पूण आमी तर संवसारी चाली प्रमाणे घे बरीं बरीं उतरां फुलां भाशेन भायर सोदतात न्हू. तूं चलयता. Praise God. Understanding? So let the Holy Spirit take control of everything. Yes, but through the word of God. Hallelujah. Now rest homework is continue Acts chapter 1 verse 2, chapter 1, chapter 2, chapter 3. You will see the life of Peter. प्रेज गॉड. सो जे आमी तो जेजू आसतना कशें आसलें तें पयलें लूक 5 आनी आतां जेन्ना जेजू ग्लोरिफाय जाल्या उपरांत बापाशी गेल्या उपरांत पवित्र आत्मा धाडल्या उपरांत पेद्रूचें जिवीत कशें जाता तशेंच तुजें आनी म्हजें जावंक जाय. जैतिवन बोल्डनस इज वॉट? बोल्डनस म्हणजे कितें? काळजीदार. काळजीदारपणान आमचें जिवीत जावपाक जाय. काळजीदार जावंक जाय आमी उतरां प्रमाणे. काळजीदारपण तर आमकां येना आनी आमी तर बॅलन्सिंगान तर चलता. दॅट मिन्स इट्स नॉट द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट ऑलवेज टेक्स यू इन टू द ट्रूथ, नॉट इन बॅलन्सिंग थिंग्स अप. सो जेन्ना आमकां स्वत गमन येता स्वतान आमची सुटका जावंक जाय. पूण आमी तर बॅलन्स करूंक गेलीं, तेका कशें दिसतलें हेका कशें दिसतलें. दॅट मिन्स प्रेज गॉड. अंडरस्टँडिंग? ओके, सगळीं उबी रावया. सगळीं दोळे बंद करुया आनी त्याच जेजूक आमी खुर्सार पळोवया. ओके. आनी सगळो नियाळ करुया आमच्या जिवितान, जे भाशेन आमचें जिवीत कशें आसलोलें. आनी आयज ह्या वेळार हे घडयेक आत्तांच्या वेळार सुरवातीक जेन्ना आमी हांगासर आयल्या बसल्या तो वेळ आनी आतां वेळ उतर आयकल्या उपरांत जे कितें बदलावणी आमच्या काळजान जाल्या आमकां जण एकल्याक खबर आसा. सगळीं दोळे बंद करून जेजू खुर्सार पळोवया. आनी ह्या वेळार आमच्या काळजान आमकां खबर आसा देवान आमकां खंयच्या उतराचेर खंयच्या जाणवायेचेर आमकां शिरकयला, आमकां दाखयला ही एरिया ती म्हूण. आमकां जण एकल्याक आमच्या काळजान खबर आसा खंयच्या एरियान आमी वीक आसलोलीं, खंयच्या एरियान आमी शेणलोलीं. आयज त्या एरियान जेजून तुका हात लायला आनी तुका ताच्या उतराची जाणवाय दिवन त्या बंधनांतल्यान त्या बांदपासांतल्यान तुमकां सोडयल्या. म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानया.
दर गोरेक आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न आसलेले, दर एका प्रश्नाचो भावार्थान हांव स्वत म्हणटा, एक एकल्याक देवान सुटका दिल्या, एक एकल्याक देवान ताच्या प्रश्नाचो जबाब दिला. जायते पाटी आमी उतर जाणा जावन पासून आमी शेणटा, जावन पासून आमी चुकता. पूण आयज जे कारण आमचे चुकीक आमी पडपाक, ते कारणाचे आयज कारण देवान आमकां दाखोवन दिवन कसो आमी ताचो आदार घेवन तें कारण आनी परतें जायना जावपाक आपले कुरपेन, आपले शोकतेन, उतरांतल्यान ताणें आमकां ह्या वेळार सारकी बरोवन काडल्या म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानया. आनी आयज सान जो कितें वावर तुमी करतली, ज्या वावरान तुमी तुमचो ह्या नव्या वर्साचो हात घालतली, त्या एका एका वावरान तुमकां फळादीक तुमचे ते एक एक वावर जातलो आनी जेजूचो आशिर्वाद तुमचेर आसा. देवाची कृपा तुमचेर सुबामपणान आतांच्या आतां हो जेजू देवयता म्हूण तुमी भावार्थान स्वत मानून ती कृपा आमी रिसीव करुया, आमी घेवया ती कृपा जी देंवल्या आमचे 2000 वर्सां पयलीं ते खुर्सा उद्देशी, ताच्या सॅक्रिफिसा उद्देशी, ताच्या मरणा उद्देशी, ताच्या रोगता उद्देशी, ताचे जे ताका संवसारान नाकारलो ते नाकारणे उद्देशी आमकां मानवलेली ताणें केली देवाचे नदरेन, देवा मुखार. आनी आमकां एक एकल्याक ताच्या सॅक्रिफिसा प्रमाणे ताणें आमकां नितीवन केल्या म्हूण आमी भावार्थान ह्या आयज स्विकार करुया. आनी ह्याच घोडे जेजू आमकां एक एकल्याक हात लायता, पवित्र आत्मो आमचेर एक एकल्याचेर देंवन येता. एका टायमाक आमकां समजोणी येनासली, पूण ह्या घोडेक हांव जेजूच्या नांवान अधिकार घेता आनी तोच पवित्र आत्मो तुमचेर देंवन येवचो आतांच्या आतां, आनी तुमी एक एकली ते पवित्र आत्म्यान आख्खी तुमी भरची म्हूण हांव देवाक उतर दिता. देवाक हांव आर्गां दिता. खरें म्हणचे देवाक हांव आर्गां दिता. ताणें आतांच्या आतां हो पवित्र आत्मो तुमचेर देंवयला आनी तुमकां एक एकल्याक अभिशेक केल्या, तुमकां मागल्या ह्याच वेळार. रिसीव दॅट अनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट रायट नाव. दॅट फायर, तो सेम उजो ज्यो उज्याच्यो जिबल्यो कश्यो देंवून आयलेल्यो त्या दिसा 2000 वर्सां पयलीं, त्यो सेम उज्याच्यो जिबल्यो आयज तुमचेर एक एकल्याचेर देंवून येता आनी तो तुमकां ते जोडायेंतल्यान आतांच्या आतां सुटका दिता. The Lord is releasing you completely free from every heaviness, the spirit of heaviness. I speak to you right now. Leave from this place right now. The spirit of heaviness right now, leave from this place. The life of Jesus is flowing on each and every one of you. The Lord is setting you free completely right now from every bondage. The Lord is healing your body right now completely by the wounds of Jesus. Every pain from your body, I command right now in the name of Jesus, out. Complete freedom in this house. Complete freedom in the name of Jesus. Receive that freedom which came from our Lord Jesus Christ. And I believe, Lord, we are experiencing your freedom, which we have received in the name of Jesus. Lord Jesus, we thank you and we praise you for your presence in this place right now, because you said, Lord, where 2 or 3 are gathered in your name, you are there in our midst. Holy Spirit, I thank you and I praise you for being with us and comforting us in our heart, in our within, Lord. Lord, I thank you and I praise you for every mighty miracle which you are doing into our life. Father, thank you for being faithful to your word. And help us, Holy Spirit, to remain faithful with your ability to the word of God. And live our life just the way how God wants us to live. Help us to discover what plans He has for our life. Father, I thank you and I praise you for sanctifying us, for setting us apart, for your glory, for your purpose, for your plan. Yes, Lord, we believe you have a mighty plan for us. And thank you, Lord, for fulfilling every desires of our heart. And as these children of yours who is present over here, oh Lord, however they are surrendering their desires into your hand, I believe, Lord, and I speak, every desires of them has come to pass. As they live their life henceforth, Lord, they're going to see your mighty miracles, mighty glory in their life. And their life would never ever be the same. Father, I thank you for your abundance blessings on each one of them. That they are the chosen one, the chosen generation whom you chose, O Lord.
by taking our name. Help us to live for you. Help us to deny all the ungodly things which is not from you, Lord, by the help of the Holy Spirit. Father, we thank you for your abundance grace which you have poured and bestowed upon us. Even though we don't deserve it, Lord, but you made us deserving because of the blood of Jesus Christ, which he shed on the cross to save us, to deliver us, to give us new life, to forgive us. Lord, we take a decision right now to follow you, where we never turn back again, but only walk on the path which you have set before us. And even in the midst of that path, in the midst of that walk, even if I see any kind of fire, any kind of water in the middle, any kind of stumbling block, Lord, help me to overcome with your Spirit, because nothing is impossible to you. Father, I thank you and I praise you for your blessings right now. Receive the blessings of our Lord Jesus Christ right now in the name of Jesus. Let all the desires of your heart come to pass. As you continue your journey with our Lord Jesus Christ, every desire of yours, God has fulfilled in the name of Jesus. Father, I thank you and I praise you for your unconditional love, your sacrificial love, Lord. That you did not even wait for us to change first and then you will do good. From the life of Peter, we saw, Lord, with that example, we saw that you showed your goodness first, and that led him to repent. And as we see the goodness of yours through the cross, which is helping us to repent and come to you by changing our mind from old to new, which is your word, Lord. Father, I thank you and I praise you. And I give this family, the family of this house, Lord, into your hand, that they have opened the doors to preach your gospel and helping to reach the word to the ends of the world. Thank you for blessing them. Yes, Lord Jesus. As this family is working mightily with your help, with your support, with your love to spread this word, help them, Lord, in whatsoever they do, whatever they desire. You be with them, you guide them, Lord. And I believe that those who trust in you, you never disappoint them, but you are with them. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We make this prayer in mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. God is good all the time. All the time, God is good. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you for the patience, for sitting for so long. We cannot kill it.